कोकणी वाचन विश एक जैतवन प्रवास या आयच्या कार्यावळीच्या तिसऱ्या सत्रात हांव प्रजिता पागी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। ह्या सत्राचो विषय जावन आसा कोंकणीच्या समीक्षेच्या पुस्तकांचेर चर्चा। इश्टानो, आमी जाणा आयचे युवा तरणाटे कोंकणीतले साहित्य वाचतात, जावं ते कथा, कादंबरी, कविता वा प्रवास वर्णन। पण अभ्यासाच्या नदरेंतल्यान चड तपशीलदायी वा विचार करपासारखे शिक्षणीक साहित्य म्हणून आमी पळयतात हें म्हणल्यार समीक्षा। अशे तरेच्या तर्कशुद्ध साहित्याचो अभ्यास जावप ही काळाची गरज आसा आनी कोंकणी भाशेंतल्यान तो जाता वा त्या अभ्यासाक भरती येवची ह्या हावेसान आमी हे तिसरे सत्र घडोवन हाडटा। कोंकणीक समीक्षेच्या काळाचेर आमकां पुस्तकां वाचूंक मेळटात। तातूंतल्याच 3 समीक्षात्मक पुस्तकांचेर चर्चा ह्या सत्रांत जावपाची आसा। आयच्या कोंकणी समीक्षेच्या पुस्तकांचेर चर्चा ह्या सत्राचे अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभल्यात भौमानीस गोरख सिरसाट। तशेंच ह्या सत्रांत प्रपत्र सादर करपाक आमचे मदीं आसात भौमानीस अद्वैत साळगांवकर, भौमानीस गौरवी खंवटे आनी भौमानीस शशांक नाईक। मागता सत्राचे अध्यक्ष आनी प्रपत्र सादर करप्या लागीं तांणी माचयेर येवन आपली बसका घेवची। सत्राच्या मानेस्ताची थोडे भितर तुमचे मुखार वळख करून दिता। सत्राचे अध्यक्ष भौमानीस गोरख सिरसाट हे सावर्डे वाठारांतले। तांचे साबार कथा, कविता, लेख, पुस्तक परीक्षणा हे प्रकार सुनापरान आनी भांगरभूंय ह्या नेमाळ्यांतल्यान प्रकाशीत जाल्यात। तशेंच ज्ञानपीठ संस्थेच्या नया ज्ञानोदय ह्या नेमाळ्यांत तांच्या कोंकणी कवितेचो हिंदी अणकार प्रकाशीत जाला। 2013 वर्सा केंद्रीय साहित्य अकादमीचे वतीन कोंकणी युवा कवी म्हणून कोलकाता हांगा जाल्ल्या ऑल इंडिया यंग रायटर्स मीट हे कार्यावळीत तांच्यांनी कविता सादरीकरण केला। तशेंच 2016 वर्सा अगरतला हांगा ऑल इंडिया यंग रायटर्स फेस्टिवल ही कार्यावळीत तांच्यांनी कविता सादरीकरण केला। 40 वयर पथनाट्यांचे लेखन आणि सादरीकरण तांच्यांनी केला आणि साबार सर्तींनी कथा आणि पथनाट्यां राजपावंड्यावयली इनामां तांकां फावो जाल्यात। ह्याच वर्सा ब्लॉक हो तांचो कथा संग्रह प्रकाशीत जाला। तेच वांगडा ते एक गायक, फोटोग्राफर, शॉर्ट फिल्म आनी डॉक्युमेंटरी मेकरूय आसात। तांकां फिल्म मेकिंगांत साबार इनामां फावो जाल्यात। कोंकणी शिक्षक म्हणून ते साबार वर्सां विद्यादानाचें काम करतात। प्रपत्र सादर करपी अद्वैत चंद्रकांत साळगांवकर हांणी MA कोंकणीचें शिक्षण गोंय विद्यापीठ हांगासरल्यान घेतला। विद्यार्थी दशेंतल्यान साबार कोंकणी कार्यावळी आयोजीत करपाक तांचो सक्रीय वांटो आसा। ते पेडणे बोलयेंत कथा, कविता बरयता। तशेंच पेडणे बोलयेंतले खाशेले लेख भांगरभूंय दिसाळ्यांत उजवाडाक आयल्यात। तांचे लोकवेदाचेर आदारीत जायते लेखूय भांगरभूंय दिसाळ्यांत छापून आयल्यात। 2020-21 ह्या वर्सा गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी सरस्वत मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून ते कार्यरत आशिल्ले। संत सोहिरोपनाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय पेडणे हांगा कोंकणी विभागांत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून ते वावुरताले। हालींच कांडोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयात कोंकणीचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून ते कार्यरत आसात। मुखार गौरवी केणी खंवटी ही गव्हर्नमेंट कॉलेज केपें हांगासर सहाय्यक प्राध्यापक म्हूण इंग्लीश विशय शिकयतात। समीक्षा हो विषय सदांच तिच्या काळजाक लागींचो आसा। तशेंच तांकां पुस्तक परीक्षण आनी समीक्षा बरोवपाची आवड आसा। तांची साबार पुस्तक परीक्षणां भांगरभूंयचेर प्रकाशीत जावन आयल्यात आनी तांचें वाचनूय आमी करतात। मुखार
शशांक विजय कुमार नायक हे गांवठण वेलिंग माटोळा हांगासरले. तांच्यांनी गोंय विद्यापीठात कोंकणी पदव्युत्तर पावण्यावयलें शिक्षण पुराय केलां. लोकवेदांत तांकां आवड आसा. तशेंच घुमट, शामेळ, कासाळे, ढोल, तासो, नगारो हे पारंपारीक वाद्यां वाजोवंक जाणा. तेच बरोबर तांचें मांव ऑर्गन आनी तबला शिकप चालू आसा. पदव्युत्तर पावंड्यार वेलिंगांवचो जागोर तशेंच बीएचें शिक्षण घेतना लक्ष्मी नरसिंह देवळाचो इतिहास ह्या विशयांचेर तांच्यांनी प्रबंध केल्या. ही आसली ह्या सत्राच्या मानेस्ताची वळख. हांव मागतां अंजू साखरदांडी मॅम हांचे लागीं तांणी म्हाजेर आशिल्ल्या मानेस्तांक भेटवस्तू दिवन येवकार दिवचो. देव बरें करूं मॅम. भेटवस्तू भेटोवन येवकाराचो सुवाळो चालूच आसा. तर कसलोच वेळ वगडायनासतना हांव फुडलीं सुत्रां ह्या सत्राच्या अध्यक्षा कडेन दितां. सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार. आयच्या दिसाचें हें निमाणें सत्राचो विशय आसा कोंकणीच्या समीक्षेच्या पुस्तकांचेर चर्चा. आनी ह्या सत्राक प्रपत्र मांडपी जे आसात ती अद्वैत साळगांवकार बाब, बाय गौरवी खवटे आनी बाब शशांक नायक. सकाळच्यान समीक्षेचेर बरी चर्चा जाल्या आनी म्हाका ह्याच सभाघरान एक सुमार 11 वर्सां फाटीं एक सेमिनार जाल्लो म्हाका याद जाता. आनी तो सेमिनार कोंकणीच्या बोलयांचेर जाल्लो. लागीं लागीं 18 बोलयांची चर्चा जाल्ली. आनी निमाण्या सत्रान सुरेश बाबान एक स्टेटमेंट केलो म्हाका याद जालो. 2010-11 जाल्लो तो. आनी तो त्या दिसा थंयसरल्यान 50 वर्सां फाटीं गेल्लो. सांगपाक लागलो एक म्हणपाक काळ आशिल्लो जेन्ना कोंकणीक मराठीची बोली म्हणून हिणसायताले. कोंकणी साहित्य ना, व्याकरण ना अशें चारोप जाताले. आनी आयज म्हणपाक असो दीस आयला ज्या दिसा आमी कोंकणी भाशेच्या बोलयांचेर सेमिनार करतात. त्याच संकल्पनेक धरून आयज म्हणटलो हांव की समीक्षा कशी करची आनी कितली जावची, कशी जावची हो विशय फाटीं उडोवन आमी आयज समीक्षा साहित्याच्या पुस्तकांचेर हांगा बसून चर्चा करतात. म्हणजे चर्चा करपा इतलें गुणात्मक आमी साहित्य आयज कोंकणींतल्यान केला, इतले तरेचो प्रवास केल्लो आसा आमी. ही एक कोंकणीच्या उदरगतीची आनी समीक्षेच्या संदर्भांतल्यान उदरगत जाता आमची, हेची एक आमकां जाणीव करून दिता. वाचन विश्व एक जैतिवंत प्रवास ह्या माथाळ्या खाला आयचो दीस समीक्षेकूच ओपिल्ल्या संदर्भांतल्यान हांगासर आमी मनोवपाक जमल्या वा त्या संदर्भांत चर्चा करपाक जमल्या. सो समीक्षा म्हणजे कितें? सकाळीं तरी प्रकाश आमच्या चोपेकार सराच्या पुस्तकाची चर्चा जाली, भाशा विज्ञानाचेर जाली. आतां एक जो विशय दिला म्हाका त्या विशयान प्रॉपर समीक्षेचेर चर्चा जातली, जातून 3 म्हत्वाच्या समीक्षकांची पुस्तकां ह्या अभ्यासकांनी घेतलेल्याची म्हाका नांवां मेळ्ळीं आसा. आनी समीक्षा म्हणली काय पयलो प्रश्न की समीक्षा कशी करची, कितले प्रमाणान करची, बरेपण सांबाळून करची काय वायटपण घेवपा खातीर करची. खूब तेका मागीर तेका आयाम जोडटा, तेका वेगवेगळी तासां जोडटात. पूण कोंकणींतली आतां मेरेनची समीक्षा जी हांव दर्जेदार म्हणटलो ती लेखकाचोय मान राखून पूण ताका वाट दाखोवपी अशा स्वरुपाची आमच्या समीक्षकांनी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो तिची आयज आमी थोडीशी आनीकूय खोलायेन वळख करून घेवया. खास करून म्हाका दिसता डॉक्टर भावेचें एक पुस्तक आसा, डॉक्टर वज्रेकाराचें पुस्तक आसा आनी तशेंच डॉक्टर किरण बोडकुलेचें पुस्तक आसा. सो ह्या 3 नामनेच्या अशा अभ्यासू व्यक्तिमत्वांची 3 पुस्तकां हांवें चर्चेक घेतली. आनी समीक्षे संदर्भांतल्यान एक गजाल म्हाका मुद्दम सांगची दिसता ती म्हणजे सिद्धांतीक स्वरुपाचें लेखन करपी आमचे कडेन एक थियोरिटिकल समीक्षा जाता. आनी दुसरी आमचे कडेन समीक्षा जाता ती
साहित्याचे विशिष्ट एका साहित्य कृतीचे स्वरूप, तिचे मर्म, तिचो अर्थ, तिचे रहस्य, तिचे गुण, तिचे दोष हे सोदून काडपाचे आमचे कडेन एप्लायड समीक्षा, जिका आमी उपयोजित समीक्षा म्हणटात. हे दोन प्रकारची समीक्षा सहजपणान आमचे कडेन जाता. सो आमचे कडेन एप्लायड समीक्षा कितली जाल्या आनी आमचे कडेन सादारणशी थियोरिटिकल समीक्षा आयज मेरेन कितली जाल्या, कितल्या आयामाची जावपाची उरल्या अजून. निमाणें हांव म्हजें कांय उलोवपाक ते मुद्दे घेतलो, पूण कितले प्रकार कितले प्रमाणान जाल्या आनी कितली तर्कशुद्ध जाल्या, कितली वस्तुनिश्ठ जाल्या, कितली समीक्षेचो तथ्यान धरून जाल्या, हेजो आयज आमी हांगासर थोडोसो अभ्यास करून घेया. सो चड वेळ घेना, लेडीज फर्स्ट ह्या तत्वाचेर हांव आमच्या मदीं गौरवीबाई आसा ताजे पसून सत्राक सुरू करता. म्हाका आयोजकांनी सांगले प्रमाणे एका अभ्यासकाक म्हाका दिसता 15 मिनटांची आपली मर्यादा राखची वेळाची. हांव याद बी करचो ना, सो आपली 15 मिनटां आपलेच राखची आनी आपलो विशय व्यवस्थीत मांडचो. कागदाची आयकुपा येता न्ही सगळ्यां फाटल्यान? हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक पयलें म्हळ्यार येवकार. आज आमची कोंकणी वाचन विश्वाची ही पयली कार्यावळ हांव जी ऑफलायन मोडान अटेंड करता आनी म्हाका खूब खोस भोगता. कित्याक सगळ्यान पयलीं सुरवात करता सांगून की खूब वर्सां अशी मदीं शिक्षण म्हजें इंग्लिशीन जाल्ल्या कारणाक आनी फुडें वचून हांवें मागीर गोंयच्या भायर वचून म्हजें फुडलें शिक्षण घेतलें आनी आय एम ऑल्सो एन इंग्लीश टीचर. सो त्या कारणां खातीर म्हजें कोंकणी वाचन आनी कोंकणी लिखाण खूब वर्सां खातीर फाटीं उरलें आनी ऑल्सो इट वॉज एन इग्नोरन्स ऑन माय पार्ट. सो वाचन विश्वा खातीर आनी अन्वेशा खातीर हांव परत वळ्ळें कोंकणी कडेन आनी त्या खातीर आज म्हाका हांगा उबी रावन उलोवपाची ही संद मेळ्ळी म्हणून आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू वाचन विश्व फॉर दॅट. मदीं मदीं जर हांव इंग्लिशीन उलयलें जाल्यार मातशें समजून घेयात, कित्याक हांव अजून प्रयत्न करता कोंकणीन उलोवपाचें. तर आज जे हांवें पुस्तक घेतलां ताचें टायटल आसा पश्चिमी समीक्षे कडेन इश्टागत आनी हें डॉक्टर किरण बुडकुले हाणें हें पुस्तक बरयलां. आनी कांय वेळाच्या बंधना खातीर म्हाका हें पुरायपणान पुस्तक वाचपाक मेळूना, पूण हे हातून जे विशय आसात ते आमी इंग्लिशीन लिटररी क्रिटिसिजम हातून शिकिल्ले आसात. सो त्या प्रमाणे हांव ह्या विशयाचेर म्हजें मत मांडटा. आनी सुरू करचे पयलीं समीक्षण, आयचो आमचो विशय आसा समीक्षणाच्या पुस्तकाचेर चर्चा. पुस्तकाक हात घालचे पयलीं समीक्षण हे विशय किंवा समीक्षणाची आज कित्याक गरज आसा हाजेर हांव म्हजें मत पयलीं मांडटा. समीक्षण जेन्ना आमी म्हणटात किंवा लिटररी क्रिटिसिजम जेन्ना आमी म्हणटात ते आमी साहित्या कडेन किंवा साहित्याच्या संदर्भान विशयान उलयतात. आनी साहित्य हो एक नामनेचो आमचो एक लिटररी क्रिटीक आसा, हिज नेम इज थियोडोर अडोर्नो. ताजे पुस्तकाचें नांव आसा कल्चर इन द एज ऑफ मेकॅनिकल रिप्रोडक्शन. ताजो एक कोट आसा ताच्या पुस्तकान जो म्हाका खूब आवडटा, किंवा ताजें म्हाका दिसता की त्या एकाच वाक्यान समीक्षणाचो महत्व इज जस्टिफाईड. तो म्हणटा की साहित्य जें आसा तें आमकां समाजांतल्यान मेळटा आनी परत साहित्य जें आसा तें समाजानूच विलीन जाता. वी टेक फ्रॉम सोसायटी अँड वी गिव बॅक टू सोसायटी. तर समीक्षण हें करप आज गरजेचें, कित्याक हो प्रोसेस जो आमी इतली पिढ्यान पिढी करत आसा टू टेक फ्रॉम सोसायटी अँड टू गिव बॅक टू इट, हे जर आमकां एक ऑब्जेक्टीव नदरेन एक विशयनिश्ठ नदरेन जर आमकां करपाक जाय जाल्यार समीक्षणाचो महत्व, ताचेर चर्चा, ताचेर आनी ते फुडें व्हरप खूब गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी डॉक्टर किरण बुडकुले हांचें जें हें पुस्तक आसा तें तुमी आय थिंक तुमी MA लेवलाचेर हें पुस्तक शिकतात किंवा ताचो वापर करतात. ह्या पुस्तकान क्लासिकल क्रिटिक्स जे आमचे आसात ते प्लेटो धरून एरिस्टॉटल, मागीर हॉरेस, देर इज लॉन्जायनस हांचेर चड भर आसा. प्लेटो आनी एरिस्टॉटल म्हाका पयलीं आय वॉज एबल टू रीड द फर्स्ट हाफ ऑफ द बूक आनी प्लेटो आनी एरिस्टॉटल हाचेर चडसो भर प्लेटोचेर दिला आनी एरिस्टॉटलाचेर दिला. आनी हे क्रिटिक्स जे ह्या पुस्तकान तिणें जांचेर तिणें स्पश्टीकरण केलां किंवा अणकार करून हें पुस्तक तिणें बरयलां, दीज आर क्लासिकल क्रिटिक्स. आनी साहित्य जेन्ना आमी म्हणटात खंयच्याच साहित्याची सुरवात जाली,
व्हॉट इज एट द बेज ऑफ लिटरेचर? इट इज ओरल लिटरेचर किंवा लोकवेद. सो जेन्ना आमी साहित्याची सुरवात ओरल लिटरेचरांतल्यान जाली म्हणटात, साहित्याचे मुळाक आमी लोकवेद आसात, द रूट्स ऑफ लिटरेचर बिगीन विथ लोकवेद ऑर ओरल लिटरेचर जेन्ना आमी म्हणटात, तशेंच रूट्स ऑफ समीक्षण, समीक्षणाचे मूळ जे आसा ते प्लेटो आणि एरिस्टोटल आणि ह्या क्लासिकल समीक्षकांच्या तांच्या ग्रंथांतल्यान सुरू जाला अशें म्हणप चुकीचें न्हय. आनी कितें मेळटा आमकां ह्या क्रिटिक्सांच्या पुस्तकांत? प्लेटोचे जे सुरवात करता, प्लेटोच्या रिपब्लीक आनी इयॉन, ताचो तिणें ह्या पुस्तकांत चर्चा केला. इयॉन जावं रिपब्लीक जावं, हे सगळे जे क्लासिकल आमचे समीक्षक आसात ते पयलीं म्हळ्यार साहित्याक काव्य म्हणटात. इवन जर आमकां वेदान पळयलें, वेदीक लिटरेचराचो जर आमी कॉन्टेक्स्ट घेतलो जाल्यार महाकाव्य, काव्य, इतिहास, ग्रंथ हे सगळे शब्द इंटरचेंजेबली वापरल्यात. आतां आमी तांचे भितर फरक करपाक लागल्यात. पयलींच्या काळांत तो फरक तितलो क्लियरली दिसून येना. इतिहास, महाकाव्य, काव्य सगळे एकूच, देर इज एन इंटरचेंजेबिलिटी हॅपनिंग बिटवीन द डेफिनेशन्स. तर प्लेटो आणि एरिस्टोटल जेन्ना आपल्या समीक्षकाच्या ग्रंथांत काव्य म्हणटात, काव्य किंवा कवी म्हणटात, तेन्ना इट इज अंडरस्टूड की दे आर रिफरिंग टू रायटर्स एंड लिटरेचर इन जनरल एंड नॉट ओनली पोएट्री. आणि प्लेटोचे जे तुम्ही हे पुस्तक वाचल्यार तुमकां खबरच आसतलें की एरिस्टोटल प्लेटोचो स्टुडंट आशिल्लो आणि प्लेटो सॉक्रेटिस म्हणटा ताजो स्टुडंट आशिल्लो. आणि सॉक्रेटिसान आपले शिक्षण दिवपाची जी ताजी पद्दत आशिल्ली, ताजी मेथड आशिल्ली, ताणें रेटॉरीक म्हणटा ती स्टायल इंट्रोड्यूस केल्ली, जी आमकां भारतीय संस्कृतायेन जर पळयली जाल्यार गुरुकुल सिस्टमान सुद्दां सांपडटा. ताचो अर्थ कितें? भुरग्यां मुखार एक प्रश्न दवरप, त्या प्रश्नाची जाप सोदपाची तांकां एक चान्स दिवप, एक संद दिवप. पयलींच तांचे मुखार टेक्स्ट बूक हाडून दवरलो, हे तुमी वाचप, हे तुमचे रुल्स, हे तुमचो कॅनन, हे तुमचे क्रिटिसिजम अशें म्हणप जायना. तांकां वेळ मेळटा तपासपाक, चर्चा करपाक, संशोधन करपाक, आनी मागीर येवन ताचेर डिस्कशन जाता. हीच पद्दत प्लेटोच्या हातूंनी प्लेटोच्या स्कुलांनी आशिल्ली, अकॅडमी. हीच पद्दत एरिस्टोटलाच्या लायसियमांनी आशिल्ली. आनी फुडें वचून जशें जशें आमचे थियोरिटिकल डिपेंडन्स वाडले तशें तशें हाजेर आमी वी मूव्ड अवे फ्रॉम दीस. पूण बुडकुले मॅमाच्या ह्या पुस्तकान आमकां ह्या सिस्टम ऑफ एड्युकेशनाचेर भर दिवप अशें हे ह्या पुस्तकांतल्यान सिद्ध जाता. दुसरें कारण म्हाका हें पुस्तक खूब म्हत्वाचें दिसलें, कित्याक हांवें समीक्षण जें आसा तें इंग्लीश लिटरेचरांतल्यान शिकलां. आणि ह्या पुस्तकांत थोडे समीक्षक नात जे गरजेचे आसात. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सॅम्युअल जॉन्सन इज नॉट देर इन दिस बुक. टी.एस. एलियटाचे ट्रेडिशन एंड इंडिव्हिज्युअल टॅलंट म्हणून एक खूब महत्वाचो एसे आसा जो ह्या पुस्तकांत ना. त्या ट्रेडिशन एंड इंडिव्हिज्युअल टॅलंटान टी.एस. एलियट म्हणटा, अ रायटर मस्ट रायट विथ जेनरेशन इन हीज बोन्स. एक हाजो अर्थ कितें? जेन्ना एक लेखक बरयता तेन्ना ताणें आपली फाटली सगळी पिळगी ताजी नदरेन दवरून सबकॉन्शियसली, ताका खबर नासतना फाटले ताची सगळी पिळग्यांचो कल्चर, संस्कृताय ताच्या लिखाणांतल्यान रिफ्लेक्ट जाता. आनी दुसरो महत्वाचो पॉयंट तो म्हणटा की जे साहित्य जे आसा ते एक इधर वाचक आसता आनी समीक्षक आसता. वाचक पॅसिवली तो साहित्य रिसीव करता, वेरेज समीक्षक इज एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ द लिटरेचर. तो डिफरन्स आमी समजून घेवपाक जाय. आनी तो डिफरन्स समजून घेवपाक तो एक उदाहरण दिता. तो सांगता की समीक्षणाची इम्पॉर्टन्स कितें? तो म्हणटा, इट इज लायक अ टच स्टोन. अ टच स्टोन इज जो सोनार भांगराची यू नो हाव फायन द गोल्ड इज, कित्याक ते गोल्ड वेदर इट इज प्रॉपर गोल्ड वेदर देर इज इम्प्युरिटी इन इट, ते समजून घेवपाक तो टच स्टोन वापरता. आणि हे आमी आयकून जाणात, हे आमी शिकलात म्हणून आमी ते टच स्टोनाचे उदाहरण दियत आसात. पूण बुडकुले मॅमाच्या पुस्तकान तिणें तोच विषय घेवन तिणें तो आमचे संस्कृतायेच्या संदर्भात मांडला. आणि ती म्हणटा की जर आमकां साहित्याचें म्हत्व समजून घेवपाक जाय जाल्यार समीक्षक ताका एक भिन्ना सोला कशी आमी पितूळची आयदनां घासून चकचकतात तशीच एक समीक्षकाचो रोल आसता. आणि हे समजुपाक आमकां खूब सोंपें पडटा. टच स्टोना परस भिन्ना सोलां सगळ्यांनी आमी सोलां घेवन आगळ घेवन आयदनां घाशिल्लीं आसात घरा कडेन, आमचे नदरे मुखार ते आसा. तर ह्या पुस्तकाचो म्हाका त्या तरेन खूब फायदो जालो वाचून, कित्याक जेन्ना आमी साहित्य शिकतात तेन्ना आनी समीक्षण करतात
तेन्ना आमच्या संस्कृतायेच्या संदर्भात ते जर केले जाल्यार ते समजुवप खूप सोपें जाता. सो हे पश्चिमी जरी फिलॉसॉफर्स जाले, बुडकुले मेमन हातून तिणे आमचे संस्कृतायेचे संदर्भ मांडून तांकां वाचका मुखार प्रस्तुत केला, म्हणून ह्या पुस्तकाचें म्हत्व वाडटा. फुडें वचून ती हॉरेस, लॉन्जायनस हांचेय विशय मांडटा. एरिस्टोटल आनी प्लेटो मदीं ती फरक सांगता. प्लेटो वॉज ऑफ द ओपिनियन की लिटरेचराचो लिटरेचरा खातीर मनोरंजन जावपाक शकता, पूण ताजो इंटलेक्टा खातीर व्हडलोसो कांय फायदो नासता. पोएट इज अ सिंबल ऑफ मॅडनेस, दॅट इज वॉट ही सेज. ते बुडकुले मॅमान ह्या पुस्तकांनी मांडला. तिने एक शब्द वापरला जे म्हाका याद जायना, पूण अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल a poet is not only there for entertainment, but a poet also provides a source of knowledge. पोएट्रींतल्यान, साहित्यांतल्यान आमकां समाजाचे खूब विशयाचेर चर्चा करपाचो, तो समजून घेवपाची संद मेळटा. म्हजेंच उदाहरण दिता. म्हाका खूब जाणां विचारतात, तूं चौगुले कॉलेजींतल्यान BA करून तूं गोंयचे भायर कित्याक गेलें? तर खूब चिंतून जातकीर म्हाका ताजो उत्तर दिवपाची संद मेळ्ळी. हांवें म्हणलें की हांगा आसतना म्हाका दिसतालें की म्हाका सगळें कळटालें. जेन्ना हांव थंय वचून समीक्षण एक्चुअली शिकलें तेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाका कांयच खबर ना. सो दॅट सॉर्ट ऑफ ह्युमिलिटी जेन्ना जी तुका येता, वेन यू नो दॅट देर इज सो मच आउट देर, ती येवपा खातीर समीक्षण शिकप खूब गरजेचें आसा. आनी साहित्यान जेन्ना आमी ऑब्जेक्टीव आनी सब्जेक्टीव नदरेंतल्यान समीक्षण करपाक शिकतात, तेच वी आर एबल टू ट्रान्सफर इनटू आवर अदर स्फियर्स ऑफ लायफ. त्या खातीर हें शिकप खूब गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. वेळ आसा म्हाका 5 मिनटां? तर एरिस्टोटल आनी प्लेटो मदीं एक सुंदरसो एक एरिस्टोटलाची पोएटिक्स जी आसा ती प्लेटोक एक सुंदरसो एक रिबटल किंवा रिप्लाय असो दिसता. आनी पर्सनली आय अग्री अ लॉट विथ वॉट एरिस्टोटल हॅज टू से. कित्याक एरिस्टोटलान खूब खोलायेन साहित्याची तपासणी केल्या. तो आमकां काव्यूच न्हय, तो थिएटर, ड्रामा, ट्रेजेडी हाजेर सगळ्याचेरूय आपलें मत मांडटा. आनी ह्या खातीर आमकां एक बेज मेळटा. आमी फुडें वचून त्या बेजा कडेन एक्सपेरिमेंट केला आसत, आमी ते रूल्स तोडला आसत, पूण ती बेज कितें, तो प्रायमरी स्ट्रक्चर कितें, ताची तरी जाणीव आमकां जाता ऑल बिकॉज ऑफ एरिस्टोटल्स टेक्स्ट. ताणें आमकां एक बिगिनींग, मिडल एंड एंड हाजो स्ट्रक्चर जो आसा तो सारके स्पश्टपणान आमकां दिला. ताणें एक ट्रेजेडीचो हिरो कसो आसता, तो जावं तो एक नोबल बर्थाचो मनीस आसता, मागीर ताच्या आयुश्यान काय संघर्श घडटात आनी काय चुकी खातीर ताका खूब त्रास भोगचे पडटा किंवा तो मरता एट द एंड ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज मोस्टली. अशे तरेन ताणें जो एक प्रायमरी स्ट्रक्चर उबो केलो नाटककारां खातीर, साहित्यकारां खातीर नाटक रचपाक, त्या खातीर आमकां आज एक क्लासिकल कॅनन जो आसा जो मेळ्ळो. मागीर हॉरेस आनी लॉन्जायनस हांचे जे टेक्स्ट आसात ते एरिस्टोटलाचे टेक्स्टाचे एक सॉर्ट ऑफ आय फील दे आर अ प्रायमरी पार्ट ऑफ हीज टेक्स्ट. हॉरेस इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन की काव्यान तुका मनोरंजनूय मेळटा आनी तुका तातूंतल्यान जाय तशें शिक्षणूय प्राप्त जावपाक शकता. लॉन्जायनस आमकां एक लेखकान कशें बरोवचें हें सांगता. ताजी भास बरी मातशी जड आसची, ताजी उतरां जड आसची किंवा लिटररी आसची, ताजे विशय जड आसचे, ताजे लिखाणान भावनेचो एक्सप्रेशन सामको फ्रीली आसचो, हें सगळें आमकां लॉन्जायनसाच्या लिखाणांतल्यान कळटा. आनी तर ही सगळी पुस्तकां अप टू अ सर्टन लिमीट आमचें साहित्य तपासपाक गरजेची आसात टू गेट अ प्रायमरी अंडरस्टँडिंग. पूण हांचो आधार घेवन आमी आधुनीक समीक्षणाकडे फुडें सरपाक जाय अशेंय म्हाका दिसता. आनी कांय गरजेचे आधुनीक समीक्षक जे आसात ते ह्या पुस्तकांत नात. पूण ह्या पुस्तकाचो प्रोबेबली द एम ऑफ दीस बुक वॉज टू इंट्रोड्यूस द बेज ऑफ लिटररी क्रिटिसिजम इन कोंकणी लिटरेचर. आनी ते म्हाका दिसता त्या नदरेंतल्यान ह्या पुस्तकान खूब इट इज कंप्लिटली जस्टिफायड इन दीस बुक. सो ह्या पुस्तकाचो आधार घेवन वी कॅन मूव ऑन टू द मॉडर्न लिटररी क्रिटिक्स लायक T.S. एलियट आनी आयच्या काळांतले थोडे जे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स आसात, लिंग्विस्ट आसात लायक फर्डिनंड डी सोशर आसा, रॉलंड बार्थ्स आसा, जांचें काम आमी वाचून, ज्यांचे ग्रंथ आमी वाचून आयचे आधुनीक साहित्याचें परीक्षण करपाक शकतात. तांचे कडेन आमकां वळपा खातीर दीस
बूक क्रिएट्स अ लवली पाथवे अशें म्हाका दिसता. इतलेंच म्हणून हांव म्हजें उलोवप सोंपयतां. म्हाका हांगा उलोवपाची आज संद दिली म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. खूब अभ्यासपूर्ण उलोवप आशिल्लें हें आमकां दिसनाच, पूण स्वता अभ्यासक म्हणून ताजो विशया प्रती जो मोग आसा, तो विशय समजुपाचो जी नजर आसा पळय ती भितरले भितर आमकां कळ्ळी. शब्दांनी येवपाची गरज पडली ना, पूण तो एप्रोच कसो आसा त्या विशयाक पळोवपाचो जो एका समीक्षकाचो आसता वा आसपाक जाय तो दिश्टी पडलो. कारण भारतीय काव्यशास्त्राचो वा पाश्चात्य आसूं दोगांय मदीं खुबशीं सारकेपणां मेळटात, दोगांय मदीं कांय समान सुत्रां मेळटात. सो ताका धरून एक प्रश्न तकलेन लागून घेता हांव, जाल्यार हांव तुमचे कडेन पयलीं प्रश्न घेता. पूण खूब सुंदर आनी अभ्यासपूर्ण असो विशय मांडलो. ह्या सुत्राक धरून हांव अद्वैता कडेन वता. अद्वैतान आपलो विशय सुरू करचो. नमस्कार. सभागृह अजिर शिंदे सत्राचे अध्यक्ष, मागणी प्रपत्र सादर करपी सगळे शिक्षक, विद्यार्थी तुमकां सगळ्यांक नमन करता आनी म्हज्या प्रपत्राक सुरवात करता. समीक्षणात्मक पुस्तकांचेर चर्चा ह्या विशया खातीर म्हाका जें पुस्तक समीक्षणात्मक पुस्तक दिलां तें म्हळ्यार प्रकाश वज्रेकर, डॉक्टर प्रकाश वज्रेकारांचे वज्रघात ह्या पुस्तकाचेर म्हाका उलोवपाची संद मेळ्ळ्या. वज्रघात हें पुस्तक 2010 वर्सा उजवाडाक आयलां आनी ते उजवाडाक आयले उपरांत वा ते उजवाडाक येता आसतना ह्या पुस्तकान एकंदर कितें आसा जाल्यार पुस्तकाचे दोन वाटे घातल्या, दोन भाग ह्या पुस्तकान एकंदरपणान आसात. आनी दोन भाग आसतना पयल्या भागान एकंदर साहित्याचो नियाळ वा वेगवेगळ्यो साहित्य कृती वा एकंदर साहित्याचो इतिहास कशा तरेन मांडला ते आमकां वेगवेगळ्या लेखांतल्यान मेळटा. जाल्यार दुसरो जो भाग आसा त्या दुसऱ्या भागान 19 लेख आसात आनी त्या वेगवेगळ्या 19 लेखांतल्यान लेखकान वेगवेगळ्या साहित्य कृतींचेर वा वेगवेगळ्या लेखकांची मतां जी आसा ती आपल्या लेखांतल्यान मांडपाचो प्रयत्न केला. हे सांगता आसतना सगळ्यान पयलीं हांव पयलो भाग जो आसा तातूंत 9 लेख आसात. त्या 9 लेखांचो हांव थोडोसो वयले वयर उल्लेख करता. तातूंत मुखेलपणान कितें मांडलां तें हांव सांगपाचो प्रयत्न करता. सुरवातेक पयलो भाग आसा त्या पयल्या भागान कोंकणी साहित्याचो गडगड हो पयलो लेख मेळटा, जातून वेगवेगळे साहित्य सुरवाते पासून गोंय मुक्त जाले उपरांत वा गोंय मुक्त जावचे पयलीं कशा तरेन साहित्य आशिल्ले आनी गोंय मुक्त जाले उपरांत 2010 मेरेन वेगवेगळे साहित्य कशा तरेन कोंकणीन येवपाक लागले ह्या संदर्भात पुराय लेख आमकां मेळटा. ताचे उपरांत 70रींतली कोंकणी कथा हो एक खाशेलो लेख त्या पुस्तकान आमकां मेळटा, जातून 70री म्हालान वा वाळपय वाठारान 70री बोलयेंतली कथा जी आसा ती कशी प्रस्थापीत जायत गेल्या, एकंदर त्या 70री वाठारांतली बोली कशी वेगळेपण आसा, कशें ताचें खाशेलपण कितें आसा, कितें वेगळ्या तरेन ती कथा नटिल्ली आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली मांडटा आसतना आमकां भाई तेंडुलकरा पासून ते डॉक्टर प्रकाश पर्येकार हांच्यो वेगवेगळ्यो कथांच्यो देखी घेवन हो सगळो लेख पुराय जाताना दिश्टी पडटा, जातून कथेचे खाशेलपण, कथे भितरले शब्द भांडार वा एकंदर लेखकांनी कशा तरेन आपली कथा घडयल्या वा ती कशा तरेन फुलयल्या ह्यो सगळ्यो देखी सयत आमकां ह्या दुसऱ्या लेखा भितर चर्चा जाताना दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत तिसरो लेख मेळटा आमकां तो कोंकणी निबंध आनी भोवणे वर्णना, जातूं भितर खास करून सुरवाते पासून 1960 जे स्वाती हो विष्णू नायकाचो निबंध संग्रह आयलो त्या निबंध संग्रहा पासून ते सद्या मेरेन म्हणजे 2010 मेरेन दिलीप बोरकार हांचे किंवा वेगवेगळे ताचे मदीं निबंधकार किंवा भोवणे वर्णना जे लेखक बरयताले तांच्या साहित्या विशीं आमकां एकंदर सगळी म्हायती मेळटा, जातून प्रत्येकाचें साहित्य तुलनात्मक पद्दतीन खंय तरी हाताळटना दिश्टी पडटा, जातून रवींद्र केळेकार आनी बाकीचे जर लेखक घेतले जाल्यार तांच्या विशया मदीं साम्यताय कितें आसा, कितें वेगळेपण आसा, कितें खाशेलपण आसा, कशा तरेन वेगवेगळे विशय वेगवेगळ्या लेखकांनी हाताळल्यात आनी निबंध कशा तरेन प्रस्थापीत जायत गेला, निबंधाची गरज कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां ह्या तिसऱ्या लेखा भितर मांडटना दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत चवथो लेख मेळटा आमकां कोंकणी बाल साहित्य.
कोंकणी बाल साहित्य हो लेख जेन्ना वाचलो तेन्ना एकंदर म्हाका दिसलें बाल साहित्य ह्या संदर्भात कितें तरी आसतलें, पूण जेन्ना प्रत्यक्षपणान लेख वाचलो तेन्ना बाल साहित्याची गरज कितें, बाल साहित्य निर्माणी जावपा फाटली कारणां कितें, वा एकंदर बाल साहित्य कशा तरेन मुखार सरत गेलें. आमकां आयज मेरेन खबर आसलें बाल साहित्य म्हणटा आसतना ल्हान ल्हान कविता आमकां मेळटात, वा ल्हान ल्हान काणयो आमकां मेळटात, वा कथा आमकां मेळटात, ह्योच आमकां खबर आसल्यो. पूण जेन्ना प्रकाश वज्रीकरान हो लेख बरयलो तेन्ना हो लेख बरयता आसतना कोंकणी साहित्यान जी वेगवेगळी गितां मेळटात, जातूंत भितर खंय तरी आमकां भुरग्यांचें भावविश्व खंय तरी ठळकपणान दिश्टी पडटा, वा खंय तरी आल्लयो मेळटात, खंय तरी चारोळ्यो मेळटात, ह्या सगळ्या गजालींचो तुलनात्मक पद्दतीन खंय तरी अभ्यास जो आसा तो ह्या लेखा भितर, चवथ्या लेखा भितर जातना आमकां दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत कोंकणी रंगमाची आधुनीक स्थिती हो 5वो लेख आमकां मेळटा, जातूंत भितर कोंकणी नाटकाचो इतिहास मुखेलपणान आमकां फुलयतना दिश्टी पडटा. कोंकणी नाटकाची सुरवात ती 2010 मेरेन कोंकणी नाटकाची स्थिती कितें आसा, वा एकंदर कोंकणी नाटक खंयच्या दर्ज्यार पावला, आनी ते सांगता आसतना तातूंत भितर वेगवेगळी मिथकांचो वापर कशा तरेन जाला, वा ती मिथकां थंय वेगवेगळ्या कोंकणी नाटकांनी येवपा फाटली कारणां कितें, आनी खास करून जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना तांच्यांनी वेगवेगळ्या लेखकांच्यो वा वेगवेगळ्या नाटकांच्यो देखी ताणें आपल्या साहित्यान त्या लेखा भितर मांडल्या. आनी त्यो मांडटा आसतना मुखेलपणान समाज कशा तरेन वेगवेगळ्या लेखकांनी आपल्या साहित्यान वा आपल्या नाटकांत मांडपाचो प्रयत्न केला वा दाखोवपाचो प्रयत्न केला, हे ठळकपणान तांणी देखी सयत ह्या लेखा भितर मांडपाचो सांगपाचो आमकां प्रयत्न केला. ताचे उपरांत 6वो लेख मेळटा तो म्हळ्यार गोंयचे कोंकणी कथेंतली बायल प्रतिमा. आमी युजली आमकां शिकता आसतना आमी खंयची जर कथा शिकतात जाल्यार तातूंत भितर बायल ही कशी ठळकपणान त्या वेगवेगळ्या कथेनी वेगवेगळ्या कथाकारांनी वा लेखकांनी मांडल्या हें आमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केला. पूण जेन्ना समीक्षणात्मक पद्दतीन प्रकाश वज्रीकरान लेख बरयलो तेन्ना वेगवेगळ्या लेखकांनी वेगवेगळ्या एंगलांतल्यान बायल कशी मेळटा, वेगवेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान बायल कशी दाखोवपाचो प्रयत्न केला. वेगवेगळ्या साहित्यान वा वेगवेगळ्या कथे भितर खास करून बायल कित्याक मुखेलपणान येता, वा बायल हो घटक कित्याक गरजेचो, बायल कशा तरेन साहित्य फुडें व्हरता वा ते साहित्य खेळयता हे तांच्यांनी मुखेलपणान आमकां सांगला. आनी परत जर पळयलें जाल्यार तुलनात्मक पद्दतीन समीक्षा जातना आमकां हो लेख खंय तरी दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत एक मुखेलपणान लेख म्हाका मेळटा तो म्हळ्यार 7वो लेख तो शेता भटांचो वेवसाय आनी कोंकणी मनीस, जो आयज मेरेन आमकां खूब कमी प्रमाणात वा खूब उण्या प्रमाणात खंय तरी साहित्या भितर मेळटा, जंय थोडेशेच साहित्यीक अशें आसतले वा थोडेशेच अभ्यासक वा लेखक अशें आसतले जो ह्या तरेचो शेता भाटा संदर्भातलो वा एकंदर सैमाक धरून, एकंदर सैम म्हणटा आसतना ओवरऑल सैम आमी घेवंक शकना, पूण शेत भाट हो सैमाचो एक घटक जर घेतलो जाल्यार ह्या घटकाक धरून हालींच पुराण कादंबरी आमच्या हातान पडल्या. पूण त्यान पयलीं जर आमी चडशें साहित्य पळयलें जाल्यार शेता भाटा संदर्भात आमकां चडसो साहित्यातलो वावर आमकां दिश्टी पडना. तो जर दिश्टी पडटा जाल्यार तो खूब कमी प्रमाणात आमकां दिश्टी पडटा. आनी लेखक जेन्ना समीक्षकान हो लेख बरयलो तो लेख बरयता आसतना मनोहरराय सरदेसाय, रवी पंडित, पुंडलीक नायक आणि राजे पवार हे 2-3 कवी जे आसात ह्या 4 कवींच्यो कविता घेतात. तातूंतले थोड्योश्यो वळी जातून आमकां पाडेलान तुमी पाडून चलात नाजाल्यार राजे पवार सराची जर कविता घेतली, ह्या कवितांनी आमकां शेता भाटा संदर्भात वेगवेगळ्या पर्यावरणीय विचार कशा तरेन मेळटात आनी ते येवप कित्याक गरजेचे हो मुखेलपणान समीक्षणात्मक लेख म्हाका ह्या पुस्तकान मेळ्ळो. आनी समीक्षणात्मक लेख हो शेता भाटा संदर्भात सांगता आसतना तांच्यांनी हो लेख वा हे साहित्य ह्या संदर्भातले साहित्य आयज मेरेन कित्याक येयना ताच्या फाटली कारणां सुद्दां सांगिल्लीं आसात. ताच्या फाटले प्रश्न लोकां मेरेन कितें आसात वा एकंदर सैमाची वेगवेगळी कारणां, जंय सैम कशा तरेन आयज बिगडत वयता आनी सैमाक लागून अशा तरेचे विशय लोक कित्याक सोडटात वा अशा तरेचे लेखक विशय कित्याक सोडटात हे सुद्दां मुखेलपणान तांच्यांनी सांगतना आमकां दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत 8वो लेख आमकां मेळटा तो कोंकणी चळवळीतले मुल्यांकन जावपाक जाय आनी 9वो लेख मेळटा प्रखर समीक्षा, वचोवपी लेखक आनी वाचपी नाकात अशे 2 लेख मेळटात. जातूंत भितर 8वो लेख जो आसा कोंकणी चळवळीचे मुल्यांकन जावपाक जाय ह्या लेखा भितर
लेखक वा समीक्षक आमकां मुखेलपणान सांगता कोंकणीची चळवळ जी जाली गोंय सुटके उपरांत ओपिनियन पोला पासून ते आयज मेरेन वा 2010 हे पुस्तक उजवाडाक ये मेरेन जी वेगवेगळ्या तरेची वा वेगवेगळ्या पावंड्या वयली कोंकणी साहित्या संदर्भातली वा एकंदर कोंकणी संदर्भातली जी चळवळ जाताली ती फक्त थोड्या लोकां मेरेनूच मर्यादित उरल्या वा ती थोड्या लोकांक वेगवेगळ्या तरेन सांगली वता. ती चळवळ जी आसा कोंकणी साहित्याची चळवळ ही ठळकपणान जे कितें खरें आसा तें खरेपणान सांगपाक जाय हे लेखक आमकां त्या लेखान मांडटाना दिश्टी पडटा. जर एक एग्जाम्पल दिता, एक लेख दिता, आमी 11 जाण ही कविता ते सांगतात. आमी 11 जाण ही कविता फक्त वाचता आसतना आमी 11 जाण हे कितें तरी आसा, कितें तरी एक चळवळी संदर्भात कविता आसा हे खबर आसा प्रत्येकाक, पूण तातूंतलो खरेलो आशय विशय कितें आसा, ती कित्या संदर्भात जेन्ना कविता बरयला वा ती कविता बरोवपा फाटलें कारण कितें हे जेन्ना लेखक ठळकपणान तुमी दुसऱ्या मेरेन पावयतले म्हणटा तेन्ना कोंकणी चळवळ आसा वा कोंकणी साहित्या संदर्भात जी चळवळ खंय तरी चालू आशिल्ली आनी चालू आसा ती खंय तरी मुखेलपणान वाचप्या मेरेन आनी रसिका मेरेन पावतली हे सांगपाचो प्रयत्न करता. आणि ताचे उपरांत नवो लेख जो आसा प्रखर समीक्षा पचोवपी लेखक आणि वाचपी नाकात हो लेख जो आसा त्या लेखा भितर जेन्ना 19व्या युवा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष रमेश वेळुस्कार आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी म्हणिल्ले खंय प्रखर समीक्षा कोंकणी साहित्या भितर प्रखर समीक्षा जावपाक जाय हे तांचे अध्यक्षकीय उलोवप आसले. आणि हे उलोवप करता आसतना वा हे उलोवप जाले उपरांत प्रकाश वज्रीकारान आपलो हो लेख बरयलो जातून ते म्हणटात प्रखर समीक्षा जर एक साहित्या भितर जाय जाल्यार ती प्रखर समीक्षा पचोवपाक इतले साहित्यीक आसात वय वा ज्या साहित्यिकांची आमी समीक्षा करतात ते साहित्यीक ती समीक्षा पचोवन घेताले आणि जर ती प्रखरपणान आमी समीक्षा केली त्या साहित्यिकांनी ती जर पचयली जाल्यार तितलो रसिक प्रेक्षक जो आसा ती प्रखरपणान आपूण वाचतलो आणि ती समीक्षा समजून घेतलो काय कितें हे खंय तरी ह्या विशयाचेर ते बरयतना दिश्टी पडटात. जंय ते सांगतात समीक्षा आयज प्रखरपणान कित्याक जायना जाल्यार एक जर पुस्तक म्हाजें समजा पुस्तक येता जाल्यार माझ्या पुस्तका विशीं हांव कोणाक तरी सांगतलो म्हाज्या पुस्तका विशीं तूं बरें बरें उलय हा मागीर तुजें जेन्ना पुस्तक येता तेन्ना हांव बरें बरें उलयता जाणे करून जो बॅलन्स आसा साहित्यांतलो जो तोलामोलाचो वांटो आसा तो समांतर उरतलो साहित्य खंय पडपाक पावचें ना हे तो सांगता हे ते सांगपाचो प्रयत्न करतात. पूण मुखेलपणान शेवटाक ते सांगतात जर साहित्याची प्रखरपणान समीक्षा जाली जाल्यार साहित्य खंय तरी केळपाक पावतले. साहित्यांतल्यो फक्त समीक्षा म्हणटा आसतना ते म्हणटात फक्त चुकोच दाखोवप न्हू जाल्यार समीक्षा करता आसतना जें कितें बरें आसा तें बरें सांगता आसतना वायट जालां तें वायट कशें आसा चुको आसा त्यो कश्यो चुको आसात त्यो कश्यो सुदारच्यो हे सगळे लेखा भितर ते सांगतात आनी ते मुखार वयतात. हे सगळे पयल्या भागान आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार दुसऱ्या भागात एकूण आमकां 19 लेख मेळटात. तातूंतले सगळे लेख घेयना एक मुखेलपणाचे लेख म्हाका मेळटात ते हांव घेता. सुरवातेक एकांतेची उत्तरचित्रां वो सुदेश लोटलीकार हांच्या कविता संग्रहा संदर्भात आमकां मुखेलपणान लेख मेळटा. जातूं भितर सुरवातेचे 3-4 लेख जे आसात सुरवातेचे 6 लेख जे आसात त्या वेगवेगळ्या कवितां संदर्भातले लेख मेळटात. जातूं भितर चडशे लेख जर पळयले जाल्यार त्या प्रत्येक लेखा भितर वेगवेगळ्या कवींनी आपल्या कवितेन सैम कसो चितारला सैमाचें महत्व कितें आनी ते सांगता आसतना तांचो कंपॅरेटिव्ह स्टडी करपाचो प्रयत्न केला तुलनात्मक अभ्यास करपाचो प्रयत्न केला वा तातूंत साम्यताय कितें आसा एकूच कवी वेगवेगळे विषय कशा तरेन हाताळटा हे दाखोवपाचो प्रयत्न केला आणि हे तांच्यांनी आपल्या वेगवेगळ्या लेखांनी मांडला. तातूंत दुसरो लेख तांचो मेळटा तो निलबा खांडेकर हांच्या कवितांचो वेध जातून निलबा खांडेकराचे जे 5 कविता संग्रह आसात त्या सगळ्या कविता संग्रहांत वेगवेगळे विषय कशा तरेन हाताळ्यात वेगवेगळ्या तरेचे माथाळे सेम कवितांचे टायटल सेम पूण तातूंतलो आक्रोश वेगळो आसा तातूंतलो आशय विशय वेगळो आसा आनी तो कशा तरेन वेगळो आसा हो खंय तरी दाखयतना दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत जल्म फेरे सोद घेवंक लावपी कविता झेलो हो दुर्गादासाचो कविता संग्रह जातून हो लेख म्हाका मातसोसो वेगळो मेळ्ळो. ज्या लेखा भितर दुर्गादास गावडेन ह्या कवीन जें कितें मुखेलपणान सोंसलां वा तेणें समाजान जें कितें भोगलां हें खंय तरी ते ठळकपणान दाखोवपाचो प्रयत्न करतात आनी हो लेख समीक्षणात्मक लेख बरयता आसतना खंय तरी लेखकान वेगवेगळे एग्जाम्पल्स जे आसात वेगवेगळ्यो देखी ज्यो आसात त्यो ह्या पुस्तकान वा ह्या लेखा भितर मांडपाचो प्रयत्न केला.
ताचे उपरांत फुलाच फुला, गोंयचो नाच आणि ल्हारा आणि उमाळे ह्या 3 कविता संग्रहाचेर समीक्षणात्मक लेख केला. जो फुलाच फुला हो डॉक्टर भिकाजी घाणेकार हांचो कविता संग्रह आसा. गोंयचो नाच आणि ल्हारा हो भौमाने महेश पारकार हांचो कविता संग्रह आसा आणि उमाळे हो डॉक्टर गोविंद नाईक हांचो कविता संग्रह आसा. आता हे जेन्ना 3 कविता संग्रहांचे ते जेन्ना तुलनात्मक अभ्यास करतात वा तुलनात्मक समीक्षा जेन्ना मांडटात तेन्ना ते भितर सैम हो मुखेलपणान घेतात वा सैमाचे वेगवेगळे घटक जे आसात ते कशा तरेन ह्या लेखकांनी वा ह्या कवींनी आपल्या कवितेन मांडला ते दाखोवपाचो प्रयत्न करतात. आणि शेवटाक ते एकूच सांगतात की जरी 3 कवी वा 2 कवी हे मुखेलपणान दोतोर आसात आणि एक हो फार्मास्युटिकल बॅकग्राऊंडांतलो कवी. आता 3 कवी जर पळयले जाल्यार मेडिकल क्षेत्रांतले कवी म्हणटात आणि 3 कवी बरयता आसतना सैम हो घटक मुखेलपणान घेतात आणि जगता आसतना वा मनशाक जगपा खातीर सैम कित्याक गरजेचो, सैम हो घटक कशा तरेन मनशाक आपल्यो भावना व्यक्त करपाक मदत करता आणि एकंदर मनीस सैमाच्या सांगातान कशा तरेन बरे भशेन रावता हे सगळें सांगपाचो प्रयत्न करता. जातून वेगवेगळे सैमाचे घटक देखी सयत आमकां स्पश्ट करताना दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत गोंया तुज्या मोगा खातीर इतल्या वर्सां उपरांत हो जर 6वो लेख पळयलो जाल्यार डॉ. मनोहरराय सरदेसाय हांचो हो लेख कविते संदर्भात वा कविता संग्रहा संदर्भात आमकां समीक्षणात्मक लेख मेळटा. जातूंत भितर परत जर पळयले जाल्यार समीक्षकान परत खंय तरी म्हाका तरी दिसलें वाचता आसतना परत सैमीक घटक वा सैमाचो एक घटक थंय लायला काय कितें आणि तोच घटक वा तीच सैमीक दृष्टिकोन घेवन परत समीक्षा केले काय कितें अशें ह्या सुरवातीच्या म्हाका 6 लेखा भितर मेळ्ळे. जातून सैम हो मुखेलपणान घेतला आणि तो सैम वेगवेगळ्या कवींनी कशा तरेन चितारला हो तुलनात्मक अभ्यास तांणी आपल्या लेखा भितर मांडपाचो प्रयत्न केला. ताचे उपरांत चाफराची गीता हो तांचो 8वो लेख मेळटा. जातूंत भितर चाफरा दी कोस्ता हाच्या कविता संग्रहा संदर्भात जे कितें बऱ्यो गजाली आसात त्यो सुरवातेक सांगल्यात. कशा तरेन तांचे कविता संग्रह फुलतात, कशा तरेन तांच्यांनी कोंकणी साहित्याक वा एकंदर कोंकणी भाशेक शब्दाचे भांडार तांच्यांनी ओपला हे सगळें सांगतात. आणि शेवटाक समीक्षणात्मक लेखान ते सांगतात की हे जरी चाफराच्यो कविता आमकां वाचपाक बऱ्यो दिसल्यो तरी ते म्हणटा एकदम शब्दांचे पाल्लाळ आसा किंवा शब्द घालपाक जाय म्हणून घातल्यात त्योच कविता तोच आशय विशय घेवन परत येता आणि तेका लागून फक्त कवितांचो आंकडो वाडोवपाक जाय वा तो कविता संग्रहांची पानां वाडोवपाक जाय ह्या अनुषंगान घातला अशें ते प्रखरपणान सांगतात. आणि शेवटाक ते सांगतात जर कविता संग्रह खऱ्या अर्थान जर तो उजवाडाक हाडटले जाल्यार पयली तो नियाळपाक जाय तातूंत खंयच्यो कविता परत रिपीट जातात वा खंयची उतरां परत रिपीट जातात ती समजून घेवन जंय गरजेची आसात जी उतरां गरजेची आसात ज्यो कविता त्या संग्रहांत गरजेच्यो आसात त्योच आसपाक जाय अशें त्या लेखान सांगता. ताचे उपरांत मनीस कुळाचो सोद घेवपी कविता मूळ हो प्रसाद लोलयेकार हांचो कविता संग्रह जाचे संदर्भात 1-2-3 पानां भितर समीक्षणात्मक लेख बरयला. तातूंत मनीस आपले मनीसपण कशें शेणयता वा मनीस कशा तरेन मनीसपण आपले शेणयला आणि मनीस कशा तरेन आयज मनशाक वळखूंक पावना हे वेगवेगळ्या सैमीक घटक घेवन जातूंत भितर झाडां मुळां पेडां हे वेगवेगळे सैमाचे घटक घेवन तांणी मनीसपण आणि सैम ह्यो 2 गजाली तुळात्मक पद्दतीन मांडटाना दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत त्याच लेखा भितर सैमाचे शोषण आयज मनीस कसो करता आणि सैमाचे शोषण मनीस करता आसतना सैम सुद्धा मनशाचे शोषण आयज कशा पद्दतीन करता हो सुद्धा खंय तरी थोडे भितर अभ्यास आमकां त्या लेखा भितर जातना दिश्टी पडटा. ताचे उपरांत 10वो लेख आमकां मेळटा जानव्यात घुसपिल्ले कांय प्रस्न जातूंत भितर रवींद्र केळेकराचो ललित गंभीर बरपा हो एक निबंध संग्रह घेतला जातूंत वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातले निबंध आमकां संग्रहित केल्ले दिश्टी पडटात आणि वाचकांच्या सोयी प्रमाण त्या निबंध संग्रहाचे वेगवेगळे विभागणी केल्ली आसा. आणि हे सांगता आसतना लेखक सांगता किंवा समीक्षक सांगता
की हे निबंध बरयता आसतना तातूंत जे घुसपागोंदळाचे प्रश्न जे आसात वा जे विचार तांच्यांनी मांडल्यात ते खूप घुसपागोंदळाचे आसात ते विस्कटावन जर सांगतलो जाल्यार ताचेर वेगवेगळे निबंध येवं शकतात किंवा ताचेर एक वेगळे लेखन ताच्या निबंधा संदर्भात जावं शकतात जे वाचले उपरांत वाचकांक घुसपोवन उडयतात जे वाचकांक कितें तरी प्रश्न दिवन वयतात की कितें एक्झॅक्टली तो निबंध सांगता हाच्या संदर्भात पुराय लेख जो आसा तो जातना दिश्टी पडटा ताचे उपरांत घणाघाय नियतीचो कोंकणीच्या साधन परिवर्तनाचे एक फळ हे जर हो जर लेख पळयलो जाल्यार ह्या लेखा भितर खंय तरी मानसशास्त्रीय नदरेन समीक्षा केल्या काय कितें वा वाचले उपरांत आमकां कळटा ह्या घणाघाय नियतीचे ह्या कादंबरीत जे वेगवेगळी मुखेल पात्रां आसात त्या मुखेल पात्रांची मानसिकता कशी आसा ती पात्रां लेखकान आपल्या कादंबरीत कशा तरेन चितारल्यात ताचें वर्णन ह्या लेखा भितर करतना दिश्टी पडटा ताचे उपरांत आमकां एस.डी. तेंडुलकराच्या वालोराचे रिएव्हल्युशन हो एक खंय तरी समीक्षणात्मक लेख म्हाका मानवलो कारण तातूंत भितर त्या समीक्षणात्मक लेखा भितर एस.डी. तेंडुलकरान कितें कोंकणी संदर्भात समीक्षा केल्या कोंकणी साहित्या संदर्भात समीक्षा केल्या पूण ती कशा तरेन चुकीची आसा वेगवेगळ्या साहित्यांचेर जे तेणी मतां मांडल्या ती कशा तरेन चुकीची आसात आनी ती खरी मतां कितें आसात वा आपली मतां प्रखरपणान समीक्षकान त्या साहित्या भितर आमकां मांडटाना दिश्टी पडटा ताचे उपरांत अथांग लोकतत्वीय अधिष्ठानाचो थाव घेवपी कथा जेलो जातून परत वेगवेगळ्या कथेचे खोलायेन आमकां विश्लेशण करताना दिश्टी पडटा त्या कथा संग्रहांतल्या वेगवेगळ्या पात्रांचे विश्लेशण करताना आमकां दिश्टी पडटा ताचे उपरांत समन्वयाचो एकांकी जेलो जातून एकांकी संदर्भात वेगवेगळे लेख आसात त्या एकांकी संग्रहाक बाल एकांकी म्हणप काय ना ह्या संदर्भातलो लेख आमकां थंय मेळटा ताचे उपरांत गिरमीट एकांकी झेलो एक पारखणी ह्या संदर्भातलो एक लेख मेळटा जातूंत भितर वेगवेगळ्या लेखकांची मतां कितें आसात ते आमकां सांगताना दिश्टी पडटा आनी गिरमीट एकांकी झेलो हाका ह्या एकांकीतले जे एकांकी आसा तांचो आशय विशय कितें आसा तातूंत एक्झॅक्टली लेखकांनी कितें सांगपाक सोदला आनी तातूंत मोरल व्हॅल्यूज कितें आसात हे आमकां सांगपाचो प्रयत्न केला निमाणे कडेन एक आनी तांचे 5-6 लेख मेळटात ताचेर हांव चड भाश्य करिना पूण हे पुस्तक समीक्षणात्मक वज्रघात हे समीक्षणात्मक पुस्तक वाचले उपरांत म्हाका जे कितें समजलें ते हांवें तुमचे मुखार मांडपाचो प्रयत्न केला शेवटाक इतलेंच सांगेन की लेखकान सुरवातेच्या वेगवेगळ्या कविते संदर्भात जे समीक्षणात्मक लेखन केला तातूंत जर खंय तरी वेगळेपणान जर आनी कितें समीक्षणात्मक लेखन जाल्लें एक कंपॅरेटिव्ह स्टडी जाल्या पूण तातूंत परत खंय तरी सैम हो घटक मुखेलपणान घेवन लेखन जाला अशें म्हाका तरी दिसला सो जर एक वेगवेगळो एंगल लावन जर ताचेर समीक्षणात्मक लेखन जर केल्लें जाल्यार ते आनीक चड बरें जातलें आसलें आनी वाचप्यांक आनीक चड भावतलें आसलें अशें म्हाका तरी दिसता इतलेंच सांगून म्हाका ही संद उलोवपाची संद तुमी दिली ताका लागून कोंकणी वाचन विश्वाचे आणि कोंकणी विभाग गोंय विद्यापीठाच्या मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं खोल असो अभ्यास केलो डॉक्टर वडेकरांच्या पुस्तकाचेर फुडें आनीकूय खोलायेन बरोवन जर चोपडेकार सरान सजेशन केलें तशें तें छापून येवचें 15 दिसा भितर एक काम कर आनी म्हाका दिसता ह्याच कथ्या बरोबर केल्यार तें जातलें मागीर करूया मागीर जावचो ती आमची स्वाभावीक प्रक्रिया आसा हांव फुडले सुवातेर शशांकाक आपयता अद्वैतान 25 मिनटां घेतली तूं 15 मिनटां मातशें आवडून घे नमस्कार सगळ्यांक योगदान म्हाज्या पत्राक सुरवात करता पयल्याच फावटी म्हाका विभागान तशेंच भाशा मंडळान संधी दिली म्हणून तांचे बी बरें देव बरें करूं म्हाजो पुस्तक म्हाका जें पुस्तक मेळिल्लें तें साहित्य विमर्श डॉक्टर भूषण भावे हांचें
तातूंत वेगवेगळे लेख निबंध म्हणल्यार तांच्यांनी पयलीं खंय दुसरे कडेन सादर केल्लेले आतां आमी कशें म्हणल्यार सुरवात करता तशें तेंच्यांनी खंय खंय प्रपत्र मांडलेले ते तेंच्यांनी लेख निबंध तितूर घातल्या. तातूंत 3 विभाग केल्या. पयल्या विभागान भाशे विशीं कोंकणी भास त्याच्या विशीं सांगला. दुसऱ्या हितूर साहित्या विशीं सांगला. तिसऱ्या हितूर आमचे कोंकणीतले लेखक शणै गोरबाब तशेंच रवींद्र केळकार तांच्या विशीं मांडला, तांच्या साहित्या विशीं मांडला. आनी चवथ्या आसा तितूर ट्रान्सलेशन अनुवाद म्हणटा तितूर मागीर गोंय आनी गोरव संस्कृताय म्हणल्यार गोंयचे आनी गोरवांचे कशें नातें आसा तें सांगला. आनी निमाणें छापिल्ली कोंकणीतली 333 वर्सां म्हणल्यार आमच्या कोंकणी वर्साक 333 कशी केन्नाच्यान सुरू जाली आनी आतां खंय पर्यंत पावला म्हणल्यार अशें तेजे 4 विभाग केलेले आसा. सुरवातेक पयल्या भागात कोंकणी भास आनी साहित्याचो इतिहास. हातूर कोंकणी भास ही कशी आसा म्हणल्यार केन्नाच्यान सुरू जाली. अदमास लावन म्हणल्यार 9व्या शेंकड्यांतल्यान एक बोली म्हणून वा लिखीत प्रमाणात आशिल्ली अशें कांय लेख दिवन तेणें सुरू सांगला. तातूंत तेणें म्हणटा तातूंत हॉर्टस इंडगस मलबारिकस हाचो उल्लेख केला. मागीर हसन जिल्ल्यांत जे फातरपट्ट्याचेर तेजे संदर्भ दिला. ताचेर कोणे अभ्यास केला ते सांगला. तशेंच टॉमी बिरीश हो एक भोंवडेकार येयल्लो. तेणें भाशे म्हणल्यार कोंकणी भास ही आसा म्हणून अशें एक सांगला. म्हणल्यार कितें सांगपाचो प्रयत्न केला भाशा सुरू केन्नाच्यान जाली अशी न्ही पूण भाशा ही आमची आशिल्ली. कोंकणी ही भास वेगळी. ती मराठी मनशान सुद्दां सुभा कुलकर्णी तशेंच सुमित्रा कत्रे अशें हांच्यांनी सुद्दां आपली मतां मांडल्या. आपले संग्रह आपले पुस्तकांनी मांडला, आपल्या ग्रंथान मांडला. हे तेणें फक्त सांगला कितें आसा भितर म्हणल्यार कशी अशें आमी देख दिवपाक शकता की आमची भास कोंकणी ही वेगळी सांगला. हेच्या फुडें तितूर ते अशें म्हणटा पोर्तुगीज येवचे पयलीं कोंकणी भास आशिल्ली ती ह्या संदर्भा वयल्यान लेखक म्हणटा कोण नाशिल्ली म्हणटाले हे कशें उरले. मदीं आमचो काळ आशिल्लो तेन्ना भाशा बंदी आशिल्ली. भाशा बंदी आशिल्ली 200 वर्सां तर भाशा बंदी आसून आजुनूय आमी कशी कोंकणी उलयता. भाशा बंदी आशिल्ली. आमी सुरवातेक 100 वर्सां कोण जगपा खातीर आतां कुस्तार आसता पूण 200 वर्सां भाशेचेर समज हें जालें बंदी येयली तरी सुद्दां आमी आजुनूय कोंकणी कशें उलयता हे तेंच्यांनी म्हटलां. कोंकणी समज नाशिल्ली जाल्यार हे कशें आसा आजुनूय हो लोकवेद इतलोसो आमचो गोंय आसा येदेसो रानवाटर गोंय आसा. भायर सोडून गोंयांत जो लोकवेदाचो जी परंपरा आसा ती कित्याक अजून पर्यंत तिगोवन उरल्या भाशा नाशिल्ली ते तेजेर ते भाश्य करता. तातूंत मागीर तेजे फुडें पोर्तुगीज येयल्या उपरांत धर्मप्रचाराचें सांगता. तातूंत वेगवेगळ्या पाद्रींनी आपले विश्वकोश तशें शब्दकोश तांची निर्मिती केली. तांचे कितें कितें योगदान आसा ते सांगता. ताच्या फुडें बोली आनी मोडी हेजे विशीं ते सांगता. केन्नाच्यान आमी कोंकणी भास वापरता ते आमी अदमास लावंक शकना. कारण ते सांगता की आतां जी आमी उलयता आनी पयलीं जी उलयताली एकूच आसपाक शकना. बोली ही कशी आसता जी आमी उलयता ती बोली ही एक काळा प्रमाण थळा प्रमाण मनशा प्रमाण वेगवेगळे हितूंतल्यान ही चेंज जायत रावता. म्हणल्यार वेगवेगळे घटक धरून ती बदलता एका मनशा प्रमाण. म्हणल्यार दर मनीस मनशाची शैली वा बोली वेगळी आसता. तातूंत ते शैली बाबतींत सांगता. शैली म्हटल्यार आनी बोली हेतूर फरक कितें मोडी हितूर फरक कितें. ते शैली ही दर एक मनशाची दर हांव तुमी धरा एक मनीस धरा दर एकट्याले आंगठ्याचो ठसे धरल्यार आमी वेगळे आसता. तशी ही बोली म्हणटा. म्हळ्यार आमी जे कितें उलयता हांव जे उलयता ते तुमी तेच उलयतले अशें ना. ते तुमच्या शब्दांनी तुमी वेगळे सांगतले. तशी त्या प्रमाणे ही शैली आनी बोली आसा ती एका वाठारा प्रमाण एका जाती प्रमाण दर एकल्यालो वेवसाय आसता. शेतकाराची वेगळी बोली आसता. जो कोण काकणकार आसा तेजी वेगळी कोण म्हालो आसा तेजी वेगळी बोली आसता. आनी
शेड दर एकल्याची बोली कशी वेगळी आसा त्या भितरल्यान बोलयेचे म्हटल्यार वेगवेगळ्या वाठारांत कशी वेगळ्या प्रमाण वापरता ते तेंच्यांनी देखील दिले. तातूंत तेंच्यांनी दर बोलयेचें आयुश्य बी सांगलां. म्हणजे खंयच्या अदमास लावन अमके बोलयेक देवनागरी कोंकणीत साश्टी बोलयेक 400 वर्सां वा अंत्रुजी बोलयेक 100 वर्सां अशें तेणें एक क्रम दिला. तेचे फुडें तातूंत बोलये भितर ते उतरावळींतलो भेद सांगला. म्हटल्यार वाठारा प्रमाण वेगवेगळ्या वाठारांत कसो आमचो भेद जाता. कमलें समजलें हे शब्द म्हटल्यार अमक्या वाठारांत कमलें म्हणटा, समजलें म्हणटा समजप समजलो ते अशें ताणें सांगलां. त्या प्रमाण उच्चाराचो भेद म्हटल्यार उच्चार वेगळो वेगळो कसो आसता तो, प्रदेश भेद, मागीर अर्थ भेद म्हटल्यार अर्थ कसो वेगळो जाता. एका शब्दाचो वेगळो अर्थ जावंक शकता. म्हटल्यार आतां आमी शब्द एक पूत धर, आमी पूत म्हणटा, थोडो चलो म्हणटा, थोडो चेडो म्हणटा, थोडो झील म्हणटा. मागीर तेणें देखी दिल्या. तेच्या उपरांत ते निमाणे तितून सांगता की बोलयेचेर संशोधन जावपाची गरज आसा. तेच्या वेगवेगळ्या बोलयेचेर वेगवेगळे शब्दकोश येवंक जाय अशें ते सांगता. तेच्या उपरांत भाशा शैली ती दुसऱ्या भागान मागीर 20व्या शतमांतल्या सोंपत्या दशकांतले कोंकणी साहित्य म्हटल्यार सुरवातेक 1991 ते 2000 ह्या मेरेनचे साहित्य ते ह्या काळात खंयचे साहित्य येयले आनी ते कशे कितले दर्जेदार आशिल्ले, हितून कितें वेगळे येयले, आयाम कितें हितूर म्हटल्यार प्रभाव कसलो आशिल्लो, प्रभाव कसो येयलो, प्रभाव कसो आशिल्लो ते सांगता. हितूर कथे बाबतींत सांगता खंयच्यो खंयच्यो कथा येयल्यो. तेंचे इन डिटेल वचना, अमक्यो कथा येयल्यो अमके कथेन वेगळे तरेचे. तितून मुखेलपणान म्हटल्यार ती स्त्रीवाद हो एक विशय येयलो. स्त्रीवादा भितर कशे त्या ह्या काळा भितर कशे वेगवेगळे साहित्य येयले ते सांगले. तेच्या उपरांत नाटक एकांकी वा तियात्र तेन्नाच बरोवपाक अशें सुरू जाल्लें. एक तियात्र तेच्या पयलीं लिखाण म्हणटा तें अशें नाशिल्लें म्हणटा तो. ते सुरवात तेन्ना म्हटल्यार एक पुस्तक रुपान साहित्याचें पुस्तक रुपान एक तेन्ना सुरू जालें एक ते म्हणटात. म्हटल्यार फक्त दर साहित्यकाराची दर लेखकाची फक्त माहिती दिल्या. ताच्या उपरांत बाकी बाबाच्या कवितेतले एक भाशीक अभ्यास. तातूंत बाकी बाबाची तो वळख करता. बाकी बाब कसो लेखक जावपाक पावलो म्हळ्यार तेच्या विशीं सांगता. तेजें ल्हानपण, तेगेलें शिक्षण खंय जालें, तेच्या उपरांत त्या शब्दाचें तेजे कडेन कशें भंडार आशिल्लें, तो एक शब्द कसो वेगवेगळे तरेन तो मांडटालो. एक उदाहरण तातूंत दिता की पायजणाचो वेगवेगळे हितूर एके कडेन तो पायजणां म्हणटा, एके कडेन तो घुंगरू म्हणटा, एके कडेन तो 65 कितें म्हणटा, आनी एके कडेन घुंगरा म्हणटा, मागीर एके कडेन घुंगूर म्हणटा. म्हळ्यार एकाच कविते एका संग्रहांत कशे वेगवेगळे तरेन वापर केल्या पायजणाचो. आनी अशे खुबशे शब्द आसा तेणें सांगल्यात की त्या शब्दाक म्हटल्यार वेगळो अर्थ. आनी दुसरें म्हटल्यार तातूंत आयिल्ले शब्दांचे मोड म्हटल्यार एक शब्द आसा तेका उच्चारता आमी बोली भाशेन उच्चारता वा आमगेले प्रमाण भाशेन वेगळे आसता. सो ताणें कशे तरेन बोली भाशेचो प्रभाव म्हटल्यार वापर केला अशें म्हणटात. बोली भाशेंतले खंयचे खंयचे शब्द तेणें वापरले पूण हे वापरप हे योग्य म्हणटा. कारण तेची कवितेची घटना आसा जशी रचलेली आसा तातूंत जे यमक येता ते जुळपाक लागूनच तशें करचें पडटा अशें तो सांगता. आनी थोडे कांय तातूंत वेगळे म्हटल्यार थोडे आडवास सांगता की हे शब्द कित्याक लागून आयले. एक उदाहरण दिता. म्हजे गुरू चोरू, म्हजे गुरू नरू. म्हणजे नरू हे कितें म्हण तेका एक प्रश्न पडटा. थोडे अशे तेजे बाकी बाबाच्या कवितेन अशे शब्द आसा तेंचो अर्थ आमी सांगूं शकना कित्याक लागून. कारण तो म्हणटा तो एक असो कवी आशिल्लो की ताणें वेगवेगळे शब्द रचयले, घडयले. तेजे उपरांत दुसरो म्हणटा तो एक रमेश वेळुस्कर.
हेजे उपरांत येता म्हणजे तो तेणें लेखकान सांगला की रमेश वळुसकर कशे वेगवेगळे शब्द घडयतालो. सावळू गोरी हो एक वेगळो शब्द आनी तशेंच त्या प्रमाण बाकी बाबान कशे वेगळे शब्द रचले. मागीर तेजे उपरांत एक हुमण कसो कर गो मिच्च घालून दुणो रमू म्हणल्यार हेजो अर्थ कितें मिच्च म्हणल्यार कितें मिचमिचीत. तो असो तो प्रश्न मार्क घेवप. मिच्च म्हणल्यार मिचमिचीत आनी दुणो कित्याक गेला थंय म्हणल्यार हो आडवार म्हणल्यार अख्खी म्हणल्यार सुरवातेच्यान वाचता म्हणल्यार आतां म्हणल्यार म्हाका अशें दिसलें की आतां एक समीक्षा एक दिसल्या पुस्तकां की सुरवातेक फक्त आमकां म्हायती सांगल्या कारण इतिहास असो आशिल्लो अमक्या मनशान अमक्या आमकां सांगला अमक्या संदर्भ दिले. आतां सुरवात म्हणटा ती म्हाका हांगा दिसली की एक वेगळे मोड अशी येयली म्हणल्यार सांगले कितें तरी आसा तें सांगले एक समीक्षाचें कितें तरी ते एक आमकां म्हणटा ते बोट अशें दिसलें म्हाका. आनी थंय पयलो अष्टम असो म्हणटा तो बाकी बाबान आपणान कितें म्हणटलें आपूण आपल्या उतरांनीच आपणान वयर सरला आपल्या गोंयानूच आपल्याक रावपाक अशें मराठीन एक तो कविता एक म्हणटा माझ्या गोव्याच्या भुमीत सारा माझा जीव जडे पुरा माझ्या कवनांचा गंध तेथे उलगडे म्हणल्यार आपले जे शब्द आसा त्या गोंयानूच एक जावं म्हणटा तो. तेजे फुडें खंयचे आसा एक कवितेचे समाजनिश्ठ अभ्यास एक कवितेचे तातूंत आमकां मेळटा ती पाडेल्यातून तुम्ही पाडून चलात. 1970 ह्या वर्सा एक कविता बरयली पुंडलीक बाबान गांव मी राखण्यादूर. तातूंत पाडेली कोणाक म्हणटा तो कित्याक कोण म्हणटा तेका एक कळटा दर एक वाक्याक वेगवेगळी उपमा दिता. तुम्ही तो कोणाक म्हणटा पाडल्यान तुम्ही पाडून चला हे कोणाक म्हणटा समाजाक म्हणटा. म्हळ्यार त्यातून सांगता तो की ही समाजा खातीर एक दिश्टावो म्हणटा म्हळ्यार एक समाज जो अजून पर्यंत न्हिदलेलो आसा म्हळ्यार तो काळ धरून सांगता अजून पर्यंत हो समाज न्हिदलेलो आसा तांकां हे सांगता खंयचे पाडेली हे कितें कर पाडूंक जाला म्हटल्यार कितें हेजो अर्थ हे वेगवेगळे हितूंतल्यान स्पश्टीकरण दिता. हेजे उपरांत त्या तितूंतल्या सांगता तो एका जुंव्यार जय म्हटल्यार ती एक एकांकी आसा एका जुंव्यार जय हेजो एक संदर्भ दिता. म्हटल्यार एका पाडेल्याने पाडूंक जाला अशेच तरेची तुमकां ती एकांकी मेळटली. म्हटल्यार तितून कशें जाता एका जुंव्यार जय एकटो मनीस जुंव्यार वयता तांचो धनी म्हूण आसता ते तेका तो सांगता तें करता आनी तेच्या आड येवपाक दुसरो कोण तरी थंय येता हो त्रास करता म्हणून हेका आपूण मारतलो तेका तो मारता ते थंयचे लोक आसता हेका धनी मानता. म्हटल्यार कितें कळ्ळें तुमकां की आमी सुदारले पूण आमचे विचार तशेंच उरले अशें म्हणटा तो. तेचे फुडें कादंबरीतले निवेदन शैली प्रयोगाच्या नदरेंतल्यान म्हटल्यार कादंबरीचे निवेदन कशें आसचें हितूंतल्यान वेगवेगळ्या तंत्रांतल्यान मांडलां म्हटल्यार निवेदन करता आसतना कशें आसचें हें सांगलां. ताच्या उपरांत गुणाजी हे नवलिकेत गुणाजी हो तेगेलें आत्मचरित्र सांगला. म्हटल्यार तो एक पात्राच्या आदारून म्हटल्यार एका पात्राचेर आपले स्वताची काणी सांगल्या पूण ती स्वताची काणी न्ही तर समाजाची काणी. म्हटल्यार जो एकटो राखणो आशिल्लो तेजे राखण्याची काणी. तेच्या फुड्यान सरपंच येता तो वयाच्या 5 वर्साच्या खातीर बडी धरता. बडी म्हटल्यार राखणो म्हणून आपूण राखपाक वचपाचें काम करता. तो राखणो गोरवाक घेवन चरपाक वयता. तो वयाच्या 5 वर्साचेर तो सुरू करता 40 वर्सां मेरेन मागीर तेका पुरस्कार मेळटा. तेजी कशी निश्ठा आशिल्ली तेका पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत फुडें तेका दिल्ली व्हरता पूण तेचें मन खंय आसता गोंयांतूच आसता. ते एका समाजाचेर सांगलां एक समाजान कितें घडणूक घडटा तेच्या विशीं सांगलां. हेच्या फुडें शणै गोंयबाब आनी रवींद्र केळेकार हांचे विशीं सांगलां. शणै गोंयबाब म्हटल्यार तेची कशी सुरवात जाली तेका लोक हिणसायताले तेका कितें म्हणटाले त्या खातीर ताणें कशें साहित्य बरोवपाक सुरवात केली. तो व्हडलो जाणकार नाशिल्लो संशोधक नाशिल्लो पूण तेच्या खातीर आमी आयज हांगा पावले. आमी तेंचे कडल्यान आयज आमी
ती उर्बा घेऊन आम्ही आमची भास फुडें व्हरप जाय अशें सांगतात. तशेंच रवींद्र केळकर बाब त्यांच्या विशीं सांगतात. तेणे कशें फिलॉसॉफी तत्वगिन्यान हो विशय कोंकणीन हाडलो ते सांगतात. तेजे उपरांत कोंकणींतले अनुवाद अभ्यासक्रम म्हणल्यार कशे तरेन अनुवाद करचो, कित्याक गरजेचो आसा, अनुवादाचे कित्याक घटक, भाशा आमची समृद्ध आसा पूण आमी ती कशी वाडोवची, तेजी वेगवेगळ्या दुसऱ्या कडेन कशें आमी व्हरची, दुसऱ्या भागान दुसऱ्या भाशेन आमची भास कशी पावोवची तो ते सांगता. तेजे उपरांत गोंय आनी गोरू संस्कृताय म्हणल्यार गोंयचे म्हणल्यार गोंय हें उतरूच गोरू गोमंतक तर तेजे वयल्यान अशें येयला असो म्हणटा तो. आनी आमचे गोंयचे आनी गोरवांचे नाते खूब लागींचे आसा म्हणटा. तितून तो वेगवेगळे काल्या विशीं सांगता. गोवळण कालो एक राखणो आसता, गोवळण कालो हे कृष्णा विशयी म्हणल्यार कृष्ण हो राखणो तो गोरवांक घेवन वयता तेजे विशयी गोवळण कालो, मागीर चिकल कालो हेचे संदर्भ दिले. आमचे गोंयचे कितले नाते आसा म्हणल्यार अजुनूय आमी करता. आनी एक सांगलें तितून ताणें फर्मागुडेचे गोपाळ गणपती, सो गणपतीचें देवूळ गोपाळ कित्याक केला, सो थंय एकट्याक सपनान राखण्याक एक सपन पडलेलें की असो म्हणटा की थंय देव आसा म्हणून ते त्या खातीर तें देवूळ जालें, थंय मुर्ती मेळ्ळी. सो ते एक संदर्भ थंय तेणें दिला. आनी छापिल्ली कोंकणीची 333 वर्सां हे लास्ट निमाणें ताणें सांगला हॉर्टस इंडिकस मलबारिकस हाचे विशीं सांगला. ते सुरू केन्ना जालें, तितूर आशिल्लें प्रमाणपत्र देवनागरीन बरयलेले, वेगवेगळ्या विशयांचेर वेगवेगळ्या वनस्पतींचेर बरयलेले हे विशय ताणें हाताळले. देव बरें करूं. म्हाका आयज उलोवपाक संदी दिली पयलेच फावटी. सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. सत्र प्रश्ना खातीर उत्तरांचा सारक्या 12 मिनटांनी पुराय कार्यावळ वायंडअप करपाची म्हाका ऑर्डर आयल्या आयोजका कडल्यान. सारक्या 5 सुरू प्रश्न नाल्यार म्हाजे कडेन आसा. प्रपत्र सादर करताले हांव बारीकसाणेन आयकताले, नोट डावनूय करताले. ताणें 2 दोतोरांचे पुस्तकां आनी हाजे बद्दल म्हाका फुलां भिकाजी गणेकार आनी ल्हारा महेश पारकार म्हणे, आनी मागीर उमाळे डॉक्टर गोविंद नायक म्हणे आनी गोंयचो नाच पारकार म्हणे. फक्त ते सांगपाचें गोंयचो नाच हें डॉक्टर गोविंद नायकाचे, कारण आमी गोंय दूरदर्शनाचेरूय तांच्यो त्यो कविता आयकल्यात. तुमी येयात आमच्या गोंयांत, त्या हांव चंपा फुलाले. गोंयचो नाच हे डॉक्टर गोविंद नायक हांचे आनी ल्हारांनी उमाळे एक हें आसा, ल्हारांनी उमाळे महेश पारकाराचे. आनी मागीर एक प्रसाद लोलयेकार हांच्या पुस्तकाचे मूळ म्हणून उल्लेख केलो ते मुळा. सो मनीस कुळाचो सोद घेवपी मूळ म्हळ्यार ते मुळा. प्रश्न. नमस्कार, म्हजें नांव रजत हेगडे आनी म्हजे 2 प्रश्न आसात. पयलो प्रश्न म्हणजे सगळ्यांक परबी भेटयता, खूब सुंदर पेपर प्रेजेंट केलो म्हणून. आनी पयलो प्रश्न गौरवी तुमच्या खातीर आसा की आतां पश्चिमी समीक्षे कडेन इश्टागत हें पुस्तक तुमचें आशिल्लें आनी काव्यशास्त्राचो म्हणजे पाश्चात्य काव्यशास्त्राचो अभ्यास करपी एक सुंदर अशें पुस्तक म्हण आमी ताजे कडेन पळयतात. आतां हातूंतली भास जी आसा ती खूब क्लिश्ट आसा, खूब कठीण आसा. आतां म्हाका विचारपाक आसलें की हो ह्या पुस्तकांतलो दोश असो आमी घेवपाक जाता काय समीक्षेची भास कशीच आसपाक जाय, हाचेर तुमचें कितें विचार आसा? हो बरो प्रश्न. कित्याक दॅट इज वन ऑफ द रिजन्स वाय आय कूड नॉट फिनिश द बूक. कित्याक म्हाका वाचपाक खूब वेळ लागलो. समीक्षणाची भास अशी आसची अशें म्हाका पर्सनली दिसना. कित्याक ताजो द मोटीव, द ऑब्जेक्टीव ऑफ समीक्षण इज की तुवें तें साहित्य जें तूं तपासता किंवा ताजेर संशोधन करता ताजी तुका समज येवपाक जाय. आनी तें जर तूं फुडल्या जनरेशनाक तूं ट्रेन करपाक सोदता इन दॅट प्रोसेस जाल्यार तांकां ती समजपाक जाय असल्या भाशेन तें सांगप अशें म्हाका दिसता. आतां थोडे टर्म्स आसात जे आमी इंग्लिशीन वाचून आयल्यात म्हणून आमकां ते ओके दिसतात. ह्या पुस्तकान ताजो कोंकणीन अणकार जाला म्हणून आमकां ते एकाद्री जड दिसत. पूण
ती एक जड वोकॅब्युलरी कोंकणीन तयार जावपाकूय जाय एके तरेन आनी त्या खातीर त्या नदरेंतल्यान आय थिंक हो बूक दॅट दीस बूक डज दॅट पूण ताजें स्पश्टीकरण जावपाक जाय आनी मातशी इलॅबोरेटपणान ते इजिली ते एक्सप्लेन जावपाक जाय त्याच वेळार अशेंय म्हाका दिसता पूण ते ह्या बुकांतल्यान तितलें जायना म्हाका ते कॉन्सेप्ट हांवें ऑलरेडी पयलीं वाचिल्ले आसात म्हणून म्हाका कळ्ळें बट येस दॅट्स अ गूड ऑब्जर्वेशन. सामान्य प्रक्रिया जर भाशेची पयली भास कठिणा कडल्यान सगळ्या कडेन येता आनी नवे विशय येतना मातशें कठीण जावनूच येतात घडये हाज्या फुडली जी म्हाका दिसता जी एडिशनां वा दुसरी जी वर्जन येतली पयल्याची ती खूब सोंपी जावन येतली. आनी असो प्रश्न कोणा जस्ट इन एडिशन हे कॉन्सेप्ट जेन्ना आमी इंग्लिशीन वाचतात तेन्नाय आमकां ते लॅटीन टर्म्स शिकचे पडटात. हातून मायमेसीस आसा प्लेटोच्या हातून मागीर पेरिपेटिया हेमार्शिया तांची ते चुकीची नांवां ती आसात ती आमकांय शिकची पडटात सो ती आसातूच. आतां ती खूब वर्सां वाचून वाचून म्हाका ती सोंपी दिसपाक लागल्या सो आय थिंक एज अ इंट्रोडक्टरी टर्म इट्स फायन. म्हजो प्रश्न शशांक तुका आसा एक आउट ऑफ क्युरियोसिटी म्हणून विचारता तुवें पुस्तकांत म्हळें की गवळण कालो हाजो उल्लेख आयला तर गवळण कालो गोंयच्या खंयच्या भागांत मनयतात ताजे विशीं तुका खबर आसा जाल्यार गवळण कालो आमच्या म्हटल्यार माड्डोळा सायडीन हांवें पयला आमच्या त्या सायडीन फोंड्या वाठारांत चडसो हांवें पयला माशेलान माड्डोळा प्रियोळा मागीर रामनाथी कवळ्या ह्या वाठारांत गवळण कालो मनयतात रातकालो मनयतात मागीर आनी आतां बंद पडल्या ते म्हटल्यार जागोर म्हटल्यार पेरणी जागोर म्हणून तसो त्याच प्रकार गवळण कालो हो फक्त गवळणी म्हटल्यार हो चडसो जात्रा आसता पळय खंय रथ बीन जाता जात्रे वेळार रथ जाता रथाच्या पयलीं हो गवळण कालो जाता. सो बेसिकली नॉर्थ गोवा सायडीन मनयतात अशें हय म्हटल्यार फोंड्या वाठारांत अंत्रूज म्हालान म्हटल्यार जी देवळां चडशी स्थलांतरीत जाले स्थलांतरीत जी देवळां जावन येयल्यार त्या देवळांनी चडशे हे पळोवपाक मेळटा. गवळण कालो रातकालो म्हटल्यार आदल्या दिसा रातकालो जाता दुसऱ्या दिसा गवळण कालो जाता. गवळण कालो म्हटल्यार कृष्णाची एक आख्यायिका एक स्टोरी कशी ते नाटक कशें सादर करतात. देव बरें. आनी प्रश्न असं म्हणा म्हजो दुसरो प्रश्न उरला सामको ल्हान हो तिगांय खातीर आसा एकाकूच जाय तिगांनी आपआपले तरेन तरी जाप दिवची की समीक्षक जेन्ना म्हणटा वा समीक्षा म्हणटा तेन्ना प्रत्येक समीक्षकाची आपली एक स्पेशालिटी आसता वा स्टायल आसता. म्हाका तुमकां विचारपाक जाय जेन्ना तुमी अभ्यास करताले डॉक्टर प्रकाश वजरीकर डॉक्टर भूषण भावे आनी डॉक्टर किरण मुडकुले हांच्या पुस्तकांचो तेन्ना तुमकां त्या समीक्षकाची शैली वा शैली लक्षीय नदरेंतल्यान कितें स्पेशालिटी दिसली म्हणल्यार देख दिवची जाल्यार हांव शशांकाक म्हणत की भूषण भावेचे डॉक्टर भूषण भावे हांचे समीक्षेचें पुस्तक कित्या खातीर वाचचें वा डॉक्टर प्रकाश वजरीकर हांचें पुस्तक कित्या खातीर वाचचें कितें स्पेशालिटी ताची. सो प्रत्येक समीक्षकाची आपली कितें स्पेशालिटी आसा हाचेर तुमी मातसो उजवाड घालचो. देव बरें. आय थिंक हांवें म्हजे स्पिचान ऑलरेडी सांगिल्लें की ह्या पुस्तकान मुडकुले मॅम हे जे सगळे क्लासिकल समीक्षक आसात तांकां कोंकणी संस्कृतायेच्या संदर्भान बसोवन ती तांकां तांचे विशय मांडपाक ट्राय करता. सो इन दॅट सेन्स आय थिंक दॅट इज अ ग्रेट थिंग ऑन अ पार्ट जे आय हॅव नॉट सीन अनदर अटेम्प्ट येट. सो दॅट इज द रिजन. आनी समीक्षणाचे मेन हे इज इंटरटेक्स्चुअलिटी. यू कॅनॉट एक्झिस्ट विदाउट इंटरटेक्स्चुअलिटी. सो दॅट इज ऑल्सो प्रेझेंट इन दीस बुक व्हेरी स्ट्रॉंगली. जे पद्दतीन आमी जेन्ना कितें प्रकाश सराचेर विचारपाक गेले वा प्रकाश सराक जे खरें आसा ते खरें खोटें आसा ते खोटें जे चूक आसा ते चूक हे प्रखरपणान सांगता आनी ते 3-4 लेखांनी प्रखरपणान आमकां दिसता बरयलें. ताका लागून आनी जे पद्दतीन सर सांगता वा सराची सांगपाची पद्दत आसा तेच तरेन मांडपाची सुद्दां वा बरोवपाची पद्दत वा ती शैली खंय तरी ह्या लेखांनी आमकां दिसता. ताका लागून कळटा की बाबा हे लेख वाचचे म्हणून सराचे. तातूंत पुस्तकां म्हटल्यार पयले खेपे चडसो आमकां इतिहासाचे नदरेन भाशेचे नदरेन आमकां हें पुस्तक दिसता. हातूंत म्हाका दिसता संशोधनात्मक म्हटल्यार तेणें आमकां सांगलां अमकें अमकें आसा अमको विशय आसा इतिहास आसा अमक्या अमक्या
विद्वानांनी तेजेर रिसर्च केल्लो आसा, पयलीं केल्लो आसा, तेंचेर तुमी शोध करा, तेजेर तुमी तुमचें संशोधन करा अशें सांगलां आनी म्हायती दिल्या वेगवेगळ्या विशयां. तितून कितलेशेच विशय येता भाशे बद्दल, मागीर उपरांत 20व्या शेंकड्यांतली म्हणल्यार ती काय पुस्तकां सांगल्या. तेजे उपरांत कादंबरीतली शैली, कादंबरी आतां चड कोण हाताळपाक वचना. सो कादंबरी तूं सुरू करतलो जाल्यार कशे तरेन ती कादंबरी सुरू करपाची, ती तांकां खंयची शैली वापरपाची, निवेदन शैली खंयची आसता ताका ती वापरपाची, कशी तरेन ती कशी केळोवपाची तें तेतून सांगलां. फुडें शणै गोंयबाब आनी रवींद्र केळेकार तितून तो तांचे विशीं सांगता. म्हणल्यार तुका एक कितें तरी कर म्हूण सांगता. लेखक कितें सांगता, तूं कितें तरी तुका स्फूर्त दिता कितें करपाची. म्हणल्यार जे विशय आहा तुज्यान आपूण कितें तरी करतलो, एक संशोधन करतलो, ताजेर आनी संशोधन करतलो, एक तूं म्हायती दिता अशें त्या पुस्तकांत सगळें शिकता. आनी प्रश्न अशें धरून फुडें वयता. म्हाजी निमाणी भुरग्याक एक 5 वाडून 5 मिनटां घेता. उदर एक मुद्दो येतलो शशांकाचो की ह्या पुस्तकान भावे सराच्या म्हणपाक लागलो थियरी चडशी आयल्या, अमक्या एका विशया कडेन पावतकच आपणाक समीक्षा केल्या कशी दिसली. जाल्यार प्रकाश सराच्या पुस्तकांत तशेंच जाल्लें आसा. सांगपा खातीर स्पश्टीकरणा खातीर सांगता, उदर म्हणलेलें हांवें 2 तरेची समीक्षा जाता. एक आसा ती थियरिटिकल जाता आनी दुसरी एप्लायड जाता. ह्या पुस्तकान आमकां दोन्ही पळोवपाक मेळटा. थियरिटिकल म्हणटा तेन्ना एका विशिश्ट विशयाचो पुराय आवाड, तेजो अभ्यास दाखोवपी लेख तातूंत येतलो. लायक कोंकणी कथेचो इतिहास, एक पुराय समीक्षा तातूंत जातली. दुसरो एप्लायड म्हणटा तेन्ना एकाच लेखकाचीच पुराय कथा घेवप आनी तिचेर वेगवेगळ्या आंगांनी अभ्यास करप. दोन्ही आंगां तातूंत आयिल्ली आसा. ओके, सो हांगासर म्हाजे लास्ट एक दोन सजेशनां करपाचें आसात आयोजकांक स्पेशली, आनी त्या बरोबर जे हांगा एमएचे विद्यार्थी बसल्या तांकांय बी. कारण समीक्षा म्हणटा तेन्ना ह्या विशयाक जेन्ना म्हाका अध्यक्षपद कर म्हणून सांगलें, तेन्ना समीक्षेचो विशय घेवन बसलो. हिंदीची समीक्षा पयली, मराठीची पयली, आनी एक गजाल कळ्ळी म्हाका की साबारशा आंगांनी समीक्षा जाल्ली आसा. आनी तेन्ना ती सगळीं आंगां पळयली आनी कोंकणी कडेन आयलो तेन्ना कळ्ळें आमकां. तेन्ना एक गजाल कळ्ळी की आमकां कांय विशिश्ट आंगां मेळ्ळ्या जेंका लागून आमची समीक्षा जाली. तातूंत समाजशास्त्रीय चड जाता, मानसशास्त्रीय थोडीशी. डॉक्टर आमचे रेश्मा कामत हांगा बसला, तांच्या पीएचडी म्हाका थोडी पळोवपाक मेळ्ळ्या भाई मौजाच्या साहित्याचेर. तेज्या भायर आमकां तितली मेळना. तेज्या भायर खूब आंगां आसा. हांगासर हांव एक गजालीचो उल्लेख करपाक सोदतां. ही आंगां जस्ट वाचता हांव, ती तेज्या परस चड आसा एक्चुअली, पूण म्हाका जे मेळ्ळ्या ते हांगासर हाडले हांवें. ते फक्त वेगवेगळ्या आयामांचो उल्लेख करता आनी ह्या संदर्भांतल्यान फुडलें म्हाजें सजेशन आयोजकांक आसतलें. पयली गजाल कलावादी समीक्षा वा काव्यात्मक समीक्षा, क्रीडा, आर्थीक हांची समीक्षा जाता पूण ताका समालोचन म्हणटात. मागीर पर्यावरणवादी समीक्षा जी आमचे कडेन बरीच उण्या प्रमाणात जाता. भाषाशास्त्रीय समीक्षा, मानसशास्त्रीय, संगीत समीक्षा, साहित्य समीक्षा, सौंदर्यवादी समीक्षा, रूपनिष्ठ समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, एक बरोच सुंदर विषय आसा. मागीर आस्वादक समीक्षा, चरित्रात्मक समीक्षा, समाजशास्त्रीय, मार्क्सवादी समीक्षा, मानसशास्त्रीय आणि आदिबंधात्मक ह्या विशयाचेर हांव स्वता काम करता. खूब सायकोलॉजिकल आनी आदिबंधात्मक दोन्ही एकामेकांक बसलेले विशय आसात. एका आर्किटायपल क्रिटिसिजम म्हणटात कार्ल युंगाच्या भाशेन. तशेंच आधुनीक समीक्षा सिद्धांत वा उत्तर आधुनिकतावाद, रूपवाद, नवसमीक्षा, रशियन रूपवाद, काव्य भाषा, अपरिचितीकरण हो एक वेगळोच विशय म्हाका मेळ्ळा हांगासर की लायक कांय साहित्यान वस्तूंचें मानवीकरण करून चित्रण जाता. वा एक खुर्ची आपली काणी सांगता. आमी खुर्चीक एका नजरेन पळयता पूण ती काणी आमकां खुर्चेक पळोवपाची एक वेगळी नजर येता जे आमकां अपरिचीत आशिल्लें एक वेगळो परिचय आमकां त्या वस्तूचो निर्जीव वस्तूचो तो करून दिता. अशा प्रकारची समीक्षा पद्दत. रूपबंध आनी संरचना, स्ट्रक्चरा संबंधी वा संरचनावाद, कथन मीमांसा, उत्तर संरचनावाद, मागीर विरचनावाद, शब्दतत्ववाद, मागीर ध्वनी केंद्रवाद हे आमच्या साहित्यात एक्चुअली साहित्यान आयल्या पूण तांकां पळोवना तशें आसले विशय आयले आमचे कडेन. मागीर वाचक निश्ठ समीक्षा पद्दती, वाचक प्रतिसाद सिद्धांत हो आनी खूब मजेशीर असा प्रकार. तसोच वाचक ग्रहण सिद्धांत एकामेकान भरसल्ले अशे विशय आसात. स्त्रीवादी समीक्षा, नव इतिहासवाद, उत्तर वसाहतवाद, सांस्कृतिक समीक्षा, बाल साहित्याची समीक्षा आणि तुलनात्मक समीक्षा. हातूंतली आमी जर आमची पुराय समीक्षा पळयत न्ही जाल्यार हितूंतले कांय वेंचीक विशय आमच्या समीक्षकांनी सुरवात करून ते आतां मेरेन घेतल्या. घडये कांय विशय त्यांच्या संरचन आसतले वा समाजशास्त्री करप्याक हांव सांगूंक शकना तूं वचून मानसशास्त्री कर म्हणून ताका वेगळी बसका जाय पडटा, ताका वेगळो अभ्यास जाय पडटा. हाकाच धरून म्हाका एक विशय मनान आयलो. हालींच हांवें एका भारतीय भाशेंतलें समीक्षेची समीक्षा म्हणून एक व्हडलें संमेलन पळयलें. तो विशय म्हाका तकलेन खूब स्ट्रायक जालो की आमचे कडेन कित्याक जावचें न्ही.
सो आयोजकांक हांव सजेशन करता की बेगीनूच जाता तितले बेगीन आमचे समीक्षक आमचे नवे विद्यार्थी हांकां घेवन समीक्षेची समीक्षा आयज मेरेन आमच्या कोंकणीन जितली समीक्षा जाल्या ती जी समीक्षा जावची आनी त्याच्या फुडें वचून जर कोणाक दिसता समीक्षेच्या समीक्षेची समीक्षा ह्योय संकल्पना खुबश्या भाशांनी खूब जाल्ली आसा आमचे कडेन पावना ती अजून सो अशा प्रकारची संकल्पना येवची अशी म्हाका दिसता पूण समीक्षेची समीक्षा जावची कारण जितली समीक्षा जाल्या ती खंयच्या दिशेन जाल्या आमच्या खंयच्या दिशेन सगळ्या वयतात आमी चुकीच्या तरी खंयच्या वाटेन वचनात न्ही कारण उदळ एक मुद्दो आयलो तसो की लेखक स्वता हांव नांव घेना कोणाचें पूण लेखक स्वता आपली समीक्षा आनी आपली परीक्षण बरोवन घेतात लोकां कडल्यान म्हजो एक इश्ट हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्लो ताका लेखकाचो फोन येता आपले लेख बरयला तुजें नांव छाप म्हणून ही परिस्थिती आसा सो हांगासर प्रश्न पडटा आमी म्हणजे आमी चलयता शिकयतालो बसलो आनी ताका नांव समीक्षा दिवप समीक्षेची बदनामी करप काय कितें तिचो जावपाक नाका जाल्यार सिद्धांताचो अभ्यास करून एक तात्वीक बसका ताका जाय आनी हाका लागून म्हाका दिसता जितली आज मेरेन समीक्षा केल्या तिची समीक्षा बेगीन जावची सो भाशा मंडळ आनी गोंय विद्यापीठ हांच्या दोगांच्या जोड पालवान आयज जशी कार्यावळ जाली पळय ती समीक्षा आनी कार्यावळ जावची ओके आनी हाका धरून बदल हांवें विशय जी विशयांची वळेरी मांडल्या एमएचे विद्यार्थी असायनमेंट आनी प्रेझेंटेशन कशी करतात हें तुमकां सदां खबर आसा खूब जाणांचे बरे जातात खूब जाणां मातशे अभ्यासाची ताका गरज आसता हांगासर एक गजाल सांगतलो जितले विशय आमी एमएक शिकता चडांत चड विशयांक भुरगीं कथानक पात्र वातावरण संवाद संघर्श हो जो एक जो हें जाला जो सांचो तयार जाला ह्याच साशान कितें तरी बरोवन दिता ताका असायनमेंट वा ताका पेपर म्हणटात आपलो तो पेपर न्ही ते आनी कितें तरी म्हाका दिसता जितले हांवें हांगासर आयाम सांगल्या पळय एका खंयच्या पुस्तकांतलो एक सुद्दां आयाम घेवन जर म्हाका दिसता बरोवपाक लागत न्ही म्हाका दिसता कितें तरी बरें आमचे कडेन येतलें जे सादारणशे प्रोजेक्टांनी वा डेझर्टेशनांनी दिश्टी पडटा एकएकदां पूण ते असायनमेंटांनी दिश्टी पडना जो चड प्रमाणांत तयार जाता तितून जर तयार जायत म्हाका दिसता टीचर जे आसात ते बऱ्यांतले बरे पेपर जे आसता फुडें तेंचे कितें करपाचें बरें काम करूं शकता ओके सो हांगासर निमाणो मुद्दो सांगतना सोंपयता जशें नाटकाचे जर बऱ्यांतली बरी नाटकां बरयलीं आनी पुस्तक रूपान लायब्ररीनी भरलीं व्हरून जाल्यार त्या नाटकाक यश मेळचें ना ताचो प्रयोग जावचो पडटा सो हांव समीक्षे संदर्भांत निमाणो वतनूड सांगतलो जें पुस्तक कोंकणीन बरयलां तेजी समीक्षा जावचीच पडटली नाजाल्यार ताका पुस्तक म्हणून तें बाबा खंय आसा तेजो दर्जो कितें तेजी साहित्यीक तेजो कस कितें हो आमकां कळचो ना सो जितली पुस्तकां आमचे कडेन आयज मेरेन निर्माण जालीं कोंकणीन म्हणटलो हांव त्यो सगळ्यो बोलयो तकले सगळे लिपी सगळ्यो आयल्यो तेंची समीक्षा जावचीच पडटली आनी ती करपाक म्हाका दिसता समीक्षेची समीक्षा जर आमी करीत आमकां फुडली दिशा सापडटली सो ह्या नोटाचेर हांव सारको 5 जावन 3 मिनटांनी म्हजो विशय सोंपयता बदल सेशन अर्दवर फुडें गेल्लें त्या हिशोबान 4:30 सोंपपाचें हांवें 3 मिनटां उसरां सोंपयलां सो हांगासर हांव सगळ्या आयोजका कडेन आयोजकांचे धन्यवाद करता आमच्या पेपर सादर करपाच्या वतीन स्वता म्हजे वतीन आमकां ही संद दिली आनी अध्यक्षपद सोंपोवपाची म्हजी पयली संद आशिल्ली सो ल्हान मनशाक हेजे व्हडले माचयेर बसून मातसो व्हडलो करपाचो प्रयत्न केलो ताका लागून हातून तुमचो उपकारी आसा देव बरें करूं तुम्ही आता सांगले मराठी समीक्षक बालचंद्र नेमाडेन हो विचार आयिल्लो भारतांत समीक्षेची समीक्षा सगळ्यांक उल्लेख केलो जातो तुमची जी सजेशन आसा ती आमी नोंद केल्यात आनी फुडाराक जेन्ना आमी सेमिनार घडोवन हाडटले तेन्ना अशा तरेचे जे तुमी सजेस्ट केला त्या तरेचे सेमिनार वा सत्र आमी हांगाच विद्यापीठांत घडोवन हाडपाचो पुराय यत्न करतले सर देव बरें करूं सर बेस बरें सत्र जालें म्हाका खबर आसा सगळीं पयस पयस वचपाचें आसा ताका लागून उजवळच्यान सगळीं विचारीत आसा केन्ना सोंपतलें तर तो खिणयला आयज आंतरराष्ट्रीय साक्षरताय दीस इंटरनॅशनल लिटरसी डे 8 सप्टेंबर हो इंटरनॅशनल लिटरसी डे त्या निमतान 2 वर्सां फाटीं कोंकणी वाचन विश्वाची सुरवात जाल्ली ह्या दिसा आनी आयज 2 वर्सां जावन 8 सप्टेंबर म्हळ्यार इंटरनॅशनल लिटरसी डे ह्या दिसा आयज जे वेगवेगळे समीक्षा आसूं वाचविनी आसूं वेगवेगळ्या विशयांचेर हांगा चर्चा जाली त्या विशयांचेर आमी इलिटरेट उरचे न्ही आनी त्या विशयांचेर म्हळ्यार त्या विशयांक घेवन आमी लिटरेट जावचे ह्या हेतान हो सेमिनार आयज हांगा घडोवन हाडलो तर सगळ्यात पयलीं जेन्ना हांवें भाशा मंडळान विचार मांडलो घडोवन हाडपाचो सेमिनार आनी खास करून एकाडेमिक्साक धरून तेन्ना म्हाका अन्वेषण दिदीन परवानगी दिली त्या भायर पुराय अर्थीक पालो भाशा मंडळ दितले हें सांगलें आनी आयज ताका लागून खास करून भाशा मंडळाक लागून हो सेमिनार आयज हांगा घडोवन येता आनी घडोवन आयलो ताका लागून सगळ्यात पयलीं भाशा मंडळाचे उपकार मानता तशेंच आयच्या ह्या पुराय दिसाच्या परिसंवादात तुमी सगळीं हांगा आयलीं आनी हो परिसंवाद जैतिवंत केलो ताका लागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा
तशेंच आयच्या पहिल्या सत्राक आमकां अध्यक्ष म्हूण लाभिल्ले डॉक्टर प्रकाश पर्येकार सर. ताचे उपरांत त्या सत्राक आमकां प्रपत्र सादर करपी आकाश गांवकार आनी गोविंद मोपकार हांगा लाभिल्ले. तांकां हांव दिनवासतां. तशेंच दनपारच्या जेवणा उपरांतच्या सत्राक दुसऱ्या सत्राक अध्यक्ष म्हणून आमकां लाभिल्ले डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार सर. तशेंच प्रपत्र मांडपी निकिता फडतेगांवकार, रजत हेगडे, गौरांग भाडये. तशेंच तिसऱ्या सत्राक आमकां हांगा अध्यक्ष म्हणून लाभिल्ले गौरव शिरसाट सर. तशेंच उलोवपी म्हणल्यार प्रपत्र मांडपी हांगा अद्वैत साळगांवकार, गौरवी खवटे आनी शशांक नायक हांगा हाजीर आसात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज आमकां सुरबूस अशें रुचीक जेवण फोंडेच्या माड्डोळा गांवच्या नायक केटरर्सान हांगा आमकां सुरबूस जेवण दिलें. ताका लागून तांचे हांव उपकार करतां. आनी खास करून ही कार्यावळ हांगा पुराय रितीन सुफळ जावपा फाटल्यान म्हाका आमच्या पार्ट 1च्या पार्ट 2च्या भुरग्यांनी आदार केलो. त्या भायर पार्ट 1 आनी पार्ट 2 न्ही जाल्यार पास आउट जावन गेल्ली ती म्हाजी विद्यार्थी आशिल्ले. असो गौरव आसा, मागीर देवेन आसा, अशे कांय भुरगे आशिल्ले जे मुद्दम म्हाका ही कार्यावळ आसा म्हणून आयकतना मुद्दम मदत करपाक हांगा पावले. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी शेवटाक जांचे शिवाय ही कार्यावळ जावप शक्य नाशिल्ली ते म्हणल्यार आमचे विभाग मुखेली, सद्याक प्रोग्राम डायरेक्टर जाल्यार डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार सर. तांकां हांव दिनवासतां ह्या वेळार. कारण जेन्ना हांवें भाशावंडांतल्यान हो प्रोग्राम हाडलो आनी हांगा आमी करपाक सोदतात म्हणून सांगलें, त्या वेळा पासून आयज मेरेन ह्या कार्यावळीचे पुराय म्हणल्यार जे परमिशन तें आयज इवन हो बॅनर करपा मेरेनचें जें काम केलां सरान पुराय तरेन. आनी खंयच म्हाका असो भार असो पडपाक म्हजेर दिलो ना खंयच. आनी कसलीय जर मदत जाय जाल्यार म्हाका सांगिल्लें सरान 24 वरां आपूण तुजे खातीर अवेलेबल आसा म्हणून. ताका लागून सर तुमकां देव बरें करूं. आनी ज्या वेळाचो तुमी उदोळच्यान वेळ पळयतात केन्ना सोंपतले म्हणून तो खीण आयिल्लो आसा. आनी हांगा हांव जाहीर करतां की आयच्या दिसाचो हो परिसंवाद सोंपता. देव बरें.